माननीय सभापती, Under Rule 290, a point of order. In your action taken report, in item number 105, 106, you have said that assurance has been fulfilled. You were taken on Monday. No, I want to point it out because as that's a breach of privilege because you are giving a false statement that it is done. Please see that the files are still pending. But one is saying that there is no funds available. We'll talk on Monday. Please understand that this is because your entire budget goes on that basis. 2026-2027 वर्सा खातीर वर्सुकी वित्तीय अर्थसंकल्प मांडप. माननीय मुख्यमंत्र्यान वर्ष 2026-2027 खातीर वर्सुकी वित्तीय अर्थसंकल्प मांडचो. स्पीकर सर, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा. देशाच्या नागरिकांच्या मुळाव्या प्राथमिकतेची पूर्तता करतानाच नेटान बदलपी जागतिक व्यवस्थेत देशाच्या हिताचे रक्षण करप आणि एक सशक्त राष्ट्र तसेच एक बळिष्ठ अर्थव्यवस्था म्हण भारत देशाक नावारूप हाडपाक अविरत कार्यरत आणि गोंयांतल्या जनतेक डबल इंजिन सरकाराचे विविध लाभ दिवप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आणि पुराय मंत्रिमंडळाक हांव कृतज्ञता व्यक्त करून आर्थिक वर्ष 2026-27 अर्थसंकल्पीय भाषणाक सुरुवात करता. देशाच्या विकास यात्रेत गोय राज्य अग्रणी आसा. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचो लाभ लोकांमेरेन पावयता आणि गोय राज्यातल्या जनतेचो हॅपीनेस इंडेक्स दिसान दीस वाडत आसा. विविध महामार्गाचे रुंदीकरण आणि विस्तार, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा वांगडाच ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाचेर भर दिवन आमी गोंयकारांच्या परजळीत फुडाराची बुनयाद घातल्या. गोंय भारतातले एक लहान राज्य असले तरी केंद्र प्रायोजित योजन्यो आणि भारत सरकारच्यो मुखेल कार्यावळी चालीक लावपाक आमची कामगिरी आदर्श ठरल्या. कार्यक्षमताय, आर्थिक शिस्त आणि लोकाभिमुख प्रशासन या माध्यमांतल्यान राष्ट्रीय पावंड्याचेर आदर्शवत परिणाम निर्माण करूंक शकता हे आमी सातत्यात दाखयला. दरडोई उत्पन्न असो वा भारत सरकारच्या जलजीवन मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड, PM आवास योजना आदी मुखेल येवजण्यांतल्यान 100% सॅच्युरेशन असो वा 100% साक्षरता आणि 100% ODF असे मुखेल मार्गदर्शक तत्वां साध्य करप असो, गोंय विकसित भारताच्या प्रवासात पुराय देशाच्या अग्रेसर ध्वजवाहक जावन आसा. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलार अँड ओशन रिसर्च, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑयल अँड नॅचरल रिसोर्स गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC अशा जागतिक स्तराच्या संस्थांच्या माध्यमांतल्यान गोंयाक ग्लोबल पोझिशनिंग दिताना गोंय राज्याच्या आर्थिक स्थितीचेर सकारात्मक परिणाम जाता ही भोव खोशेची गजाल आसा. इफ्फी आणि इंडिया एनर्जी वीक अशा मुखेल आंतरराष्ट्रीय कार्यावळी खातीर गोंय कायमस्वरुपी डेस्टिनेशन जाला हे जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता. ही गोंयच्या जागतिक पावंड्याची नामना दिता. केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारच्या सकारात्मक लोकाभिमुख आणि अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय पूरक कार्यशैलींतल्यान गोंय राज्य विकसित भारताच्या 2047च्या दिशेन वाटचाल करताना विकसित गोवा 2037 साध्य करपाचो हावेस घेवन गोंय राज्याचो आर्थिक वर्ष 2026-27 खातीरचो अर्थसंकल्प जनतेक सादर करपा खातीर ह्या पवित्र सभागृहात उबो आसा. फिस्कल प्रोफायल. The recent global scenario and its subsequent effects are expected to have the significant impact on the economy of Goa, which highly serves the sector-dependent state. The gross state domestic product advance of the state of the Goa for the year 26-27 at the current price is estimated rupees 1.31 lakh crore. The GSTP per capita is expected to remain
one of the highest in the country, which is 8.18 lakhs. The total expenditure estimated for the financial year 26-27 is 30,195 crores, which indicates the growth of 7.21% over the estimated financial year 25-26. The total receipt projected for the financial year 26-27 stands rupees 29,181 crores, with the project revenue surplus of the budget 1,666 crores. Speaker sir, in the current year, the Goa has received the funds of around rupees 2,078 crores as on the date as a special assistance from the Government of India for the infrastructure development of the state. The assistance is the highest ever received in the history of the state and is only the possible due to double engine, which has accelerated itself towards the Vikasit Goa 2037 journey. This year, we are expected assistance to the extent of rupees 1,357 crores, and which from the central government on the various scheme, and additionally 1,600 crores for the special assistance from Government of India. Speaker sir, the effect of the various fiscal reform carried out by my government are visible in the state government. Account finalized by CAG. In the year 24-25, Goa has achieved the revenue surplus of 2,867 crores as per the account finalized by CAG, and which is the highest ever in the history of the state. These results are the testament to the prudent fiscal management practice and the various reform carried out by my government over the last few years. Speaker sir, the Ministry of Finance, Government of India has kept the fiscal deficit to the GSTP ratio at 3% of the GSTP for the financial year 26-27. Considering this, the fiscal deficit of the state of the financial year 26-27 projected to be 3,895 crores, which will be within the limit set by FRBM Act. General Administration. सभापती महोदय, सामान्य प्रशासन खात्याक दिल्ले वाटप 1,079 कोटी रुपया आसा, तातूंतले 150 कोटी रुपया महसूल खातीर आसा, जाल्यार 30 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, सरकारी खात्यांतल्यान 10 वर्सां व ताच्या परस चड काळ सेवा दिल्ल्या सगळ्या कंत्राटदारी कर्मचाऱ्यांक नियमित करपाचे धोरण अंदू चालीक लायतले, जेका लागून कर्मचाऱ्यांक थकाय मेळटली आनी ताचो फुडार सुरक्षीत जातलो. सभापती महाशय, सरकारी कार्यालयाक भेट दिनासतना लोक सेवा प्रभावीपणान दिवपा खातीर सगळ्या पंचायतींनी सरकार तुमच्या दारी ही कार्यावळ ह्या वर्सा सुरू करतले. मिशन कर्मयोगी खाला मनीस संसाधन घटमूट करपा खातीर जिपाड मार्फत 1 एप्रिल 2025 उपरांत 6,376 सहभागी आशिल्ले 207 प्रशिक्षण कार्यावळी घडून हाडल्यात. राज्य प्रशिक्षण धोरण खाला आमी भारत सरकार मंत्रालयान थारिल्ल्या उद्दिष्ट पाळो दिवपा खातीर अशा तरेच्यो कार्यावळी तयार केल्यात. तशेंच जिपाड वरवीं त्या डोमेनांतल्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांची क्षमता निर्माण करपा खातीर ICAI, ICSI हांच्या वांगडा वेगवेगळे प्रशिक्षण कार्यावळी करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. आर्थीक वर्स 26-27 जिपाडा खातीर 15 कोटीची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, म्हजे सरकार अयोध्येत गोवा श्रीराम निवास बांदतले, ताच्या खातीर 25 कोटी रुपया भरून प्लॉट ताब्यात घेतला. ह्या प्रकल्पाचे काम ह्या आर्थीक वर्सात सुरू जातले. सभापती महोदय, वाशी नवी मुंबय हांगासर गोवा यात्री भवन बांदपाचें काम ह्या वर्सात सुरू जातले. तशेंच पंढरपूर हांगासर श्री विठ्ठल रखुमाई गोवा यात्री निवास बांदपा खातीर जमीन वांटप जाला अशें सांगपाक म्हाका खोस जाता. त्याच बरोबर वालांकणी हांगासरूय बी आमी जमीन हातात घेवपाची आसा. ह्या 2 ब्लॉकाच्या बांदकामाचें काम अंदू वर्सात सुरू जातलें. सभापती महोदय, नवी दिल्लीत गोवा निवासाचे नवनिर्माणाचे काम अंदू पुराय जातलें आनी गोंय सदनाचे नवनिर्माणाचे काम ह्या वर्सा आमी हातात घेतले. मिरामार पणजी हांगासर आशिल्ल्या गोंयच्या पयले मुखेलमंत्री स्वर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या समाधीचे नवनिर्माणाचे काम GSIDC वरवीं 15 कोटी रुपया खर्च करून सुरू आसा आनी ह्या आर्थीक वर्सा पुराय जावपाची हांव अपेक्षा करतां. सभापती महाशय, ह्या आर्थीक वर्सा सावन म्हजें सरकार पात्र अनाथ व्यक्तीक सरकारी नोकऱ्यांनी आरक्षण दिवपाचे तशेंच शैक्षणीक संस्थांनी
कोटा राखीव दवरपाचोय प्रस्ताव दवरता. सध्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आशिल्ले गोंय राज्य माहिती आयोग आम्ही सामान्य प्रशासन खात्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणेखाली हाडटले. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. सभापती महाशय, गोयच्या तरणाट्याक परदेशात रोजगाराच्यो संद मेळची हाच्या खातीर हांव GHRDCत एक खाशेलो सेल स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडटा. जो राज्यांतल्या तरणाट्याक प्रशिक्षण आनी अपस्किल करतलो आनी संवसारभरांतल्या कुशळटाय मनीसबळ कामाक लावपा खातीर जायत्या आंतरराष्ट्रीय आस्थापनाक आनी कंपनी कडेन समन्वय करतलो. सभापती महाशय, सरकारच्या रिक्रुटमेंट रुला खाला गरजे प्रमाणे पात्रताय आशिल्ल्या गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कर्मचाऱ्यांक वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान एंट्री लेव्हल पदाचेर रिझर्वेशन दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. तशेंच GHRDCच्या कर्मचाऱ्यांक दिल्ल्या मानधनात सुदारणा करपाचो आनी त्याच्या धोरणांतल्यान ताका कन्फर्म करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान स्थापन केल्ल्या गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन खूब प्रभावीपणान आनी पारदर्शक पद्दतीन आपली कामां करीत आयल्या, जाका लागून आता सरकारी भरती प्युअरली मेरिट बेज आसा. कर्मचारी निवड आयोगान सुरवातीसावन 2500 रिक्त पदां खातीर 8 जाहिराती केल्ल्यो. मेरिटा प्रमाण आनी पारदर्शकता स्पर्धात्मक निवड प्रक्रियेच्या पद्दतीन वेगवेगळ्या पदां खातीर 1100 उमेदवारांची शिफारस सरकाराक केल्या अशा सभागृहाक कळोवपाची म्हाका खोस भोगता. अंदू कर्मचारी निवड आयोगाच्या वरवीं आनीकूय सुमार 2500 पदां भरतले. सभापती महाशय, दिव्यांग व्यक्तीक हाच्या फुडें स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंतर्गत अर्जाचें शुल्क माफ करपाचें आमी थारायलां. तशेंच अशा उमेदवारांक अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक आसचें ना. प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स एंड इव्होल्युशन. सभापती महोदय, ह्या खात्याक वट्ट 50 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. सभापती महोदय, अर्थवेवस्थेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान विकसित गोवा 2037 खातीर रोड मॅप आनी एक्शन प्लॅन आनी हे ध्येय साध्य करपा खातीर स्पेसिफीक इंटरव्हेन्शन अंदू जातलें. विकसित भारत 2047च्या प्रवासात ज्या मदीं मुखार आसपाची गोंयची आकांक्षा आसा. सभापती महोदय, उदरगतीच्या सगळ्या वेगवेगळ्या आयामाक धरून गोंय विकसीत करपा खातीर विकसित गोवा 2037 चो दस्तऐवज रचणूक 5 खांब्याचेर केल्या. फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इकॉनॉमिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एन्व्हायरमेंटल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर. सभापती महोदय, म्हजे सरकार स्वयंपूर्ण गोंय ही मुखेली कार्यावळीत शासनाक उत्कृष्टताय आनी सरकारी येवजणेक आनीक सेवा सॅच्युरेशना खातीर सतत यत्न करता. सभापती महाशय, फाटल्या वर्सा म्हज्या सरकारान अंत्योदय तत्वाचेर सरकारी येवजण्यो आनी सेवा निमाण्या मनशा मेरेन व्हरपा खातीर सगळ्या थळाव्या संस्थांनी 26 खाशेल्यो मोहिमे केल्यो. ह्या मार्फत 40,000 वयर लोकांक फायदो जालो. हाच्याय फुडें थीम बेस्ड वेबिनार आनी हेर अशा वेगवेगळ्या व्हर्च्युअल कार्यावळींतल्यान 7 लाख वयर व्यक्तीक फायदो जाला. देशभरांतल्यान मान्यता मेळून ह्या कार्यावळीक 5 वर्सां यशस्वीपणान पुराय केल्यात. सभापती महोदय, हे गोंय 100% डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर चालीक लावपाक देशांतले अग्रणीय राज्य. 183 लावार्थी प्राधान्य येवजण्यो, जातून 123 राज्य येवजण्यो आनी 60 केंद्र सरकारच्यो येवजण्यो आसात, ज्यो लावार्थ्याच्या बँक खात्या कडेन थेट जोडल्यात. सभापती महाशय, भारत सरकारान कास्ट सेन्ससाचो आस्पाव आशिल्ल्यान भारतांतल्या लोकसंख्येचो सेन्सस करपाचो निर्णय म्हणून म्हज्या सरकारान 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल 2026 मेरेन सेल्फ एन्युमरेशन करपा खातीर आनी 16 एप्रिल ते 15 मे पर्यंत हाऊस लिस्टिंग करपाचो निर्णय घेतला. सभापती महाशय, एग्रीकल्चर आनी फार्मर्स वेलफेअर मंत्रालयात आदारान 11वी शेतकीय जनगणना पुराय केल्या. देशांतले एक मुखेल राज्य गोंय, जाच्या खातीर गोंयाक राष्ट्रीय पावंड्यार नामना मेळ्ळ्या. राज्याच्या लँड रेकॉर्ड्स डेटा आनी राज्यांतल्या सगळ्या सर्वेक्षण क्रमांकाचे पयलेच खेपे 100% कव्हरेज वापरून रियल टायम डेटा कॅप्चर करून डिजिटल मोडा वरवीं जनगणना केली. आमच्या गोंयकारांक आधार सेवा सुटसुटीत पावोवपा खातीर आधार नोंदणी एजन्सी खातीर फायनान्शियल असिस्टंट टू आधार एनरोलमेंट एजन्सी नवी येवजण प्रस्तावित केल्या. एजन्सी कडेन दिवपाची चडांत चड आर्थीक मदत आधार केंद्रां चलोवपाक ताच्या वट्ट खर्चाच्या 40% आसतली. ही येवजणे खातीर 3.36 कोटी रुपया रक्कम दिल्या. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारात प्रशासकीय कार्यक्षमतेचे वाडोवपाक, आर्थीक वाड वाडोवपाक आनी शारी ग्रामीण एकात्मता सुनिश्चित करपाक
विजन कुशावती नावाचो ब्लूप्रिंट दस्तावेज तयार करपाचो थारायला तो तिसरो जिल्लो कुशावती हांगासरल्या लोकांक आकांक्षा मतीत घेवन जिल्ल्याची उदरगत कशी जातली हे दाखयतलो. सभापती महाशय, पारंपारीक व्यवसायात वांटो घेवपी गोंयकार कारागिरांचें सर्वेक्षण करून तांकां ऑर्गनायज्ड सेटअप आस्पावन घेवपाक आनी ताका आर्थीक मदत दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, म्हजें सरकार गोवा हॅपीनेस इंडेक्स तयार करपाची एक यंत्रणा फायनलायझेशन प्रक्रियेत आसा जी हेल्थ, कम्युनिटी लायफ, कल्चर, शिक्षण आदी जायत्या क्षेत्रांनी आमच्या सांगाती गोंयकारांच्या वेलबिंग असेसमेंट करतली. सभापती महाशय, समाजाक योगदान दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत करून राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत CSR निधीचो वापर करपा खातीर म्हज्या सरकारान गोवा CSR ऑथॉरिटी तयार केल्या. भलायकी, पर्यावरण, कुशळटाय, उदरगत, शिक्षण आदी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी राज्यात कॉर्पोरेट आणि PSUच्या योगदाना वरवीं 21 कोटी रुपया मोलाचे प्रकल्प चालीक लायल्यात हे ह्या सभागृहाक सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान CSS सेल तयार केला. CSS सेल गोंय सरकारच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयां मदीं समन्वय करता आणि गोंयाक लागून जावपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम आणि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हाच्या संदर्भात DPR तयार करपाक मदत करता. हो अजेंडा मुखार दवरून 26-27 वर्सां संबंदीत केंद्रीय येवजण्यो संबंधी वयले उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर CSS सेलाक आनीकूय घटमूट करपाचो प्रस्ताव हांव दवरतां. एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन एंड टेक्निकल एड्युकेशन. सभापती महोदय, ह्या खात्याक वट्ट 3,439 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. तातूंतले 3,104 कोटी रुपया महसुला खातीर आनी 137 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, विकसीत गोवा 2037 चो एक भाग म्हणून गोंय सरकार महाविद्यालयन पावंड्याचेर संशोधन आनी नवनिर्माण घटमूट करपा खातीर पावलां उबारता. हे दिशेन राज्यभरांतल्या पदवीधर विद्यार्थ्यां मदीं घटमूट संशोधन बुनियाद तयार करपाचो उपक्रम प्रयोग सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. उच्च शिक्षण खात्या वरवीं जावपी प्रयोग उपक्रमा वरवीं संशोधन पद्दत, शैक्षणिक लेखन आनी दर्जेदार संशोधनात्मक पद्दतींत स्ट्रक्चर्ड प्रशिक्षण दितले, जेका लागून विद्यार्थ्यांक पद्दतशीरपणान वास्तवीक समस्या सोडोवपाक मेळटल्यो. सभापती महाशय, उच्च शिक्षण आनी संशोधन क्षमता आनीकूय घटमूट करपा खातीर फंड कनेक्ट हो उपक्रम हांव सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटां, जो प्राध्यापक आनी विद्यार्थ्यांक संशोधन निधी मेळपाक आनी घटमूट संशोधन प्रकल्प उबारपाक मदत करपाचें लक्ष केंद्रीत करतलो. जायत्या संशोधक फावो तो निधी येवजण्यो वळखपाकूय आनी स्पर्धात्मक प्रस्ताव तयार करपाक आव्हानाक तोंड दिवचें पडटा. फंड कनेक्ट ही आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन, देखरेख आनी तज्ञांच्या आधारांतल्यान पुराय करतले. सभापती महोदय, ह्या वर्सा हांव एक नवीन एकाडेमीक एक्सिलन्स स्कीम उपक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटा. ह्या येवजणेचो प्राथमीक उद्देश गोंयच्या विद्यार्थ्यांक विशिश्ट विशयाचेर खोलायेन गिन्यान मेळपाची संद दिवप, प्रभावी शिक्षण शास्त्र तयार करप आनी शैक्षणिक आनी संस्थांच्या सहकार्यान संशोधन वाडोवपाक ही येवजणेचो मुखेल हेत आसा. ह्या येवजणे वरवीं वेगवेगळ्या उच्च शिक्षण संस्था कडल्यान आनी निवडक विशयांत वेंचून काडिल्ल्या विद्यार्थ्यांक IIT गोवा, NIT गोवा आनी हेर मान्यता मेळिल्ल्या संस्थांनी प्रशिक्षण आनी इंटर्नशिपा खातीर नेमणूक करतले. सभापती महाशय, परीक्षक ही व्यवस्था प्रोग्रामिंग शिक्षणात सुदारणा करपाक आनी अभियांत्रिक आनी IT पदवीधरांतल्या कोडिंग कुशळटायेचे उणावाक तोंड दिवपाक वेब आधारीत स्वयंचलित प्रोग्राम ग्रेडिंग साधन विकासा खातीर आसा. हाचे मुखेल खाशेलेपण म्हळ्यार स्वयंचलित ग्रेडिंग, साहित्य चोरी सोदून काडप, लायव्ह निरीक्षण, तपशीलवार विश्लेषण आनी तात्काळ प्रतिसाद, तशेंच दर्जेदार क्वेश्चन बँक हाच्या तातूंत आस्पाव आसा. चालू शैक्षणिक वर्सा गोंय विद्यापीठा सयत 10 महाविद्यालयांनी प्रशिक्षक चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, ITI लिमिटेड हांणी प्रस्तावीत केल्लो शिक्षण सेतू गोंयच्या उच्च शिक्षणीक संस्थांनी शिकोवपाचें शिक्षण पर्यावरण प्रणालीत बदल घडोवन हाडपाचो हेतू आशिल्ल्या एकवटीत शिक्षण वेवस्थापन प्रणाली आसा. हो प्लॅटफॉर्म सध्याच्या समर्थ प्रणालीक उपलब्ध नाशिल्ल्या प्रगत मॉड्युलाची वळख करून दिता. तातूंत ऑनलायन प्रयोग करपा खातीर व्हर्च्युअल लॅब, अभ्यासक्रम संरेखीत 3D सामुग्री आशिल्लो 3D स्कॉलर प्लॅटफॉर्म आनी वैयक्तीक
बहुभाषिक आणि अनुकूल शिक्षण आदर करपी AI आधारित शिक्षक हांचोय आस्पाव आसा. सभापती महाशय, नवोदित लेडी पायलट शिक्षण घेवपाक आर्थीक आधार दिवपा खातीर उच्च शिक्षण खात्या वरवीं मुख्यमंत्री उड्डाण भरारी योजना सुरू करपाचोय हांव प्रस्ताव दिता, ज्याच्या खातीर 1 कोटी रुपयाची आर्थीक तजवीज केल्या. सभापती महाशय, गोय अभियांत्रिक महाविद्यालयांतल्यान टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्युबेटर स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, जो स्टेट अपेक्स इन्क्युबेटर म्हणून काम करतलो आनी हेर महाविद्यालयां हब आनी स्पोक मॉडेल वरवीं तातूंत इन्क्युबेट करतल्यो. सभापती महाशय, शैक्षणिक दर्जा, भलायकी, नितळसाण, पर्यावरण आनी खेळां मळार सुदारणा करून व्यक्तिमत्व विकासाक चालना दिवपाच्या हेतून गोंयची आदर्श शाळा ही शाळां मदीं स्पर्धात्मक मोहीम जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता. हेच्या अंतर्गत पुराय गोंय राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमांच्यो शाळा वांटेकारी जातल्यो. सभापती महाशय, गोंय राज्यांतल्या सगळ्या विशेष शाळांक घटमूट करपाच्या हेतून नवीन व्यापक चिल्ड्रन विथ द स्पेशल नीड येवजण सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव दवरतां आनी ताका लागून ह्या विशेष शाळांक अतिरिक्त सुविधा मेळटल्यो. सगळ्या हायस्कुलांक आनी उच्च माध्यमीक शाळांक बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड दिवपाचो प्रस्ताव आसा, ताच्या खातीर 1 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, अंदू गोवा माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाक 50 वर्सां पुराय जाता. ह्या भांगरा महोत्सवाच्या निमित्तान शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपा खातीर, शैक्षणिक संस्थांक घटमूट करपा खातीर, अध्यापन पद्दत सुदारपा खातीर आनी परीक्षा आनी मूल्यमापन पद्दत सुगम करपा खातीर वर्सभर चालीप कार्यावळी जातल्यो. राज्यांत संवसारीक दर्जाचें शिक्षण दिवपाच्या हेतून म्हज्या सरकारान गेट इंटरनॅशनल स्कूल, आल्दिया एंड ग्रुप रायझिंग इंडिया स्कूल ऑफ एक्सिलन्स ह्या आंतरराष्ट्रीय शाळांक परवानगी दिल्या. सभापती महाशय, कुजिरा शाळा संकुलाच्या यशाचेर आदारून म्हज्या सरकारान ह्या वर्सा सावन दवर्ली मडगांव हांगा मठग्राम विद्या संकुल सुरू करपाच्या कामाक सुरवात केल्या. तशेंच साखळीत नवीन उच्च माध्यमीक शाळा वांगडा एकत्रीत शैक्षणिक संकुल स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, म्हजें सरकार बालरथ येवजणेत दुरुस्ती करून नव्यो बालरथ बशी टप्प्याटप्प्यान स्कुलाक दितले. प्रोग्राम फॉर सायंटिफिकली इन्स्पायर्ड लिडरशिप ही कार्यावळ उच्च शिक्षण संचालनालय आणि GSCRT हांणी अमेरिकेच्या हार्वर्ड विद्यापीठाच्या सहकार्यान गोंयांत घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळीत 18 सरकारी आणि सहाय्यक ग्रामीण उच्च माध्यमिक शाळांतल्या 11वेच्या 100 विद्यार्थ्यांनी 40 उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षक प्रशिक्षित म्हणून आस्पावले. जुलै 2026 सावन हार्वर्ड विद्यापीठ शाळा आणि कॉलेजीच्या प्राध्यापकांक आणि विद्यार्थ्यां खातीर प्रशिक्षण घडोवन हाडपाचो प्रस्ताव आसा. सभापती महोदय, गोंय आर्ट महाविद्यालयाक शैक्षणिक मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर आनी संस्थेच्या दायज स्वरुपात तिगोवन दवरपा खातीर 9 कोटी रुपया दिवपाची येवजण आसा. विद्यार्थ्यांक आधुनीक कलाकृतींक सुसज्ज करपा खातीर हांव शिल्पकला स्टुडिओ सुसज्ज आनी चड प्रशिक्षण केंद्रीत करपा खातीर अपग्रेड करपाचो प्रस्ताव दवरता. प्रिंट मेकिंग स्टुडिओ आनी म्युरल स्टुडिओचे साहित्य सुविधांतूय सुदारणा जातली. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान फाटल्या 25 वर्सां वयर अस्तित्वात आसपी आयुर्वेदीक महाविद्यालय आणि होमिओपॅथीक महाविद्यालय हांकां ग्रांट दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच गोवा विद्यापीठात PM उषा अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी रिसर्च सेक्टरा खातीर निधी वापर करून देशांतले पयले येवपाची नामना जोडल्या हें हांव जाहीर करतां. गोवा विद्यापीठ म्हज्या सरकारचे भरीव मदत करून प्रोत्साहन दीत रावतले हाची पुराय जनतेक हांव गवाय दितां. दोनापावला हांगासर गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी, गोवा कॉलेज ऑफ द होम सायन्स, गोवा कॉलेज ऑफ द फायन आर्ट, गोवा कॉलेज ऑफ द म्युझिक आणि गोवा कॉलेज ऑफ द आर्किटेक्चर अँड गोवा कॉलेज ऑफ एड्युकेशन अशी 6 कॉलेजांचो आस्पाव घेवपी इंटिग्रेटेड कॉलेज कॉम्प्लेक्स महाविद्यालय संकुल बांदपाचें काम अंदू सुरू जातलें. स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशिप. सभापती महाशय, कुशळटाय विकास खात्याक 110 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. तातूंतले 101 कोटी रुपया महसुलाक आनी 9 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महोदय, आमच्या राज्याचो फुडार आशिल्ले आमचे विद्यार्थी फक्त शिकिल्ले न्हय तर योग्य कुशळटायेन सज्ज आसूंक जाय. देखूनच शैक्षणिक उद्योगीक गरजेचे प्रमाण
खंय जुळटा आनी खंय घटमूट करचें पडटा हें वळखून तेच्या खातीर स्कील गॅप एनालिसीस करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, प्रधानमंत्री कौशल्य आणि रोजगार परिवर्तन पीएम सेतू येवजणे खाला हांव 5 सरकारी ITI मळार दिवचले सरकारी ITI हो ITI म्हणून आणि म्हापसा, पेडणे, पणजी आणि वास्को हांगासल्यो सरकारी ITI स्पोक ITI म्हणून अपग्रेड करपाचो प्रस्ताव मांडटा, जाका लागून आधुनीक मुळाव्यो सुविधा, प्रगत यंत्र सामग्री, डिजिटल प्रयोगशाळा आणि उद्योगा संबंधी अभ्यासक्रमाचो बरे तरेन वापर जाता हें सिद्ध जातलें. ह्या हब अँड स्पोक मॉडेला वरवीं पुराय गोंयांत प्रशिक्षणाचो दर्जो, प्रशिक्षीत क्षमता आणि रोजगार क्षमता परिणामात महत्वाची वाड जातली. सभापती महाशय, तांत्रीक शिक्षण आणि कार्यबळ बायलांचो वांटो वाडपाचो खातीर म्हज्या सरकारान मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना खाली सरकारी ITI नाव नोंदणी करपी बायल प्रशिक्षितांक 100% ट्युशन माफ आसतली. ह्या महत्वाच्या उपक्रमाक लागून शाळा सोडपाचें प्रमाण उणें जातलें, तरणाट्या बायलां मदीं कुशळटाय संपादन करपाक प्रोत्साहन मेळटलें आनी गोंयच्या आर्थीक विकासात ताची भुमिका बळकट जातली. हे प्रस्तावित येवजणे खाला सुमारे 1000 बायलांक उमेदवारांक हाचो फायदो मेळटलो. सभापती महाशय, काकोडा सरकारी ITI हांगासर ड्रोन रिमोट पायलट प्रशिक्षण संचालन केंद्र सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. काकोडा सरकारी ITI ड्रोन पायलट आणि ड्रोन तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. हांगा प्रस्तावित केल्ल्या ड्रोन RTPO केंद्राक लागून ह्या केंद्रात प्रशिक्षण घेवपी गोंयकार तरणाट्यांक ड्रोन उड्डाणाचे परवानगी दिवपाक मेळटले. ही गोंयची पयली सुविधा थारतली. महोदय, थळाव्या लोकांचो दीर्घ काळाची मागणी पुराय करपा खातीर सांगे आणि धारबांदोडा ह्या तालुक्यात नव्यो सरकारी ITI बांदपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, कुशळ थळाव्या कामगार वर्गाक तयार करपाक इव्हेंट प्रोडक्शन, टेक्निकल रिंगिंग आणि स्टेजिंग, लायट अँड साऊंड इंजिनियरिंग आणि वेडिंग हॉस्पिटॅलिटी सहकार्याच्या मळार सर्टिफिकेट कोर्स सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय, फायनान्स अर्थ खात्याक दिल्लें वांटप 545 कोटी रुपया आसा, तातूंतले 536 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महोदय, सरकारा खातीर काम करपी विक्रेत्याक आनी एजन्सीक अनुदानीक दरान EDC वरवीं बिल डिस्काउंटिंग फॅसिलिटीज चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. रिन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्टा खातीर अतिरिक्त सवलत दिवपा खातीर आनी येवजणेच्या मापदंडा भितर एग्रीकल्चर आणि अलायड एक्टिविटीज तशेंच कमर्शियल आणि रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस बांदपाचो आस्पाव करपा खातीर मुख्यमंत्री मॉडिफाईड इंटरेस्ट रेबीट स्कीम ही दुरुस्त करतले. सभापती महोदय, CMRY रिणां घेवपाक खातीर आनी सोपी एक्झिट स्कीम येवजण दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जेतून उद्योजकांक 2 वर्सां भितर वेवसाय फायद्यान चलोवंक मेळना हे कळ्ळें जाल्यार 2 वर्साच्या काळा भितर मुळावे प्रिन्सिपल पयशे फारीक करून भायर सरपाचोय पर्याय आसतलो. लिटिगेशन खाला बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ली सरकारी येणावळ सेटल करपा खातीर नागरीक आनी वेवसाया खातीर वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान वन टायम सेटलमेंट स्कीम तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, स्मार्ट सिटी मिशन पुराय जावपाच्या वाटेर आशिल्ल्यान स्मार्ट सिटी SPV ह्या वर्सा सावन अर्थ खात्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणा खाली हाडटले, जी गोंयच्या शारी वाठारांनी ONM आनी हेर मुळावी बांदावळ कामां चालू दवरतली. ट्रेजरी अँड अकाउंट्स ॲडमिनिस्ट्रेशन. सभापती महोदय, खजिनो आनी लेख खात्याक 2448 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. हांव संपन्न ही पुराय पेन्शन वेवस्थापन पद्दत चालीक लावपाचो प्रस्ताव मांडटां, जाका लागून पेन्शन वेवस्थापन सेवा वितरण सहज जातली आनी पेन्शन मध्यस्थ एजन्सी पगार थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा जातली, जेचो लाभ सुमार 55,000 पेन्शन धारक जातलो. सभापती महाशय, कार्यक्षमता, अचूकता, पारदर्शकता आणि एकंदर आर्थिक व्यवस्थापन वाडोवपा खातीर सरकारी आर्थिक वेवस्थेचे मॉडर्नायझेशन करपाचो आनी ट्रेजरी अकाउंटिंग सिस्टीम अपग्रेड करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जी भौशीक आर्थिक मळार ह्या प्रभावी समेट उंच तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशन आणि पारदर्शकता हाडटली. इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर.
गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. सभापती महाशय, जीएसआयडीसीक वाटप 300 कोटी रुपया आसा. राज्य सरकाराची मुखेल मुळावी बांदावळ विकसीत करपी म्हणून जीएसआयडीसीचे काम चालूच आसा. 25 वर्सां सावन जीएसआयडीसीन संवसारीक दर्जाचे मुळावे साधन सुविधा म्हळ्यार सगळ्या क्षेत्रांनी आपली उपस्थिती जाणवल्या. मागीर ती शिक्षण आसतली, भलायकी, रस्ते आनी पूल, प्रशासकीय इमारती वा येरादारी वा जेटी आसूं. भौशीक वापरा खातीर ओनू सकयल एनएक्सएल ए प्रकल्प सुरू करतले, इन्क्लुडींग बाणावले पासून ते बिचोले, कलंगूट, काणकोणा, कुंकळे, फातोर्डा, पणजी, नावेले, पर्वरी, प्रियोळ, केपें, सांगे, सांखळे, शिरोडा, सांतांद्रे, वेळी अशा सगळ्या मतदारसंघांनी वेगवेगळे प्रकल्प आसा. हांवें लिस्ट वाचिना, बट ते लिस्ट तुमच्या हाजेर मेळटले तुमकां, इन्क्लुडींग थिवी एंड हितूर. सिवेज कॉर्पोरेशन. सभापती महोदय, सिवेज कॉर्पोरेशनाक 191.5 कोटी रुपया वाटप आसा. सभापती महोदय, ह्या आर्थीक वर्सा फुडल्या सिवेज प्रकल्पाचे एनेक्शर सी प्रमाण काम सुरू जातलें अशें सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता. एनेक्शर सी आमी लायिल्ले आसा. मडगांव, मार्मागोवा, त्याच बरोबर पणजी, वास्को, नावेली, कलंगूट, कुर्चडे, कुर्चोरेम अशा वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी, फातोर्डा, म्हापसा हे प्रकल्प जे आसा हे आमी चालीक लायतले, इन्क्लुडींग वास्को. पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट. सभापती महोदय, भौशीक बांदकाम खात्याक दिल्लें वाटप हे 1,897 कोटी रुपया आसा. तातूंतले 575 कोटी रुपया महसुलाक आनी 1,321 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसा. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान ह्या आर्थीक वर्सा सावन थारायलां की प्रत्येक आमदाराक दर एका आर्थीक वर्साच्या सुरवेक कॅपिटल वर्का खाला आनी रिपेर आनी मेंटेनन्स कामाची प्रायोरिटी यादी दिवची. दर एका वांगड्यान आपल्या विधानसभा मतदारसंघा खातीर प्रायोरिटी प्रमाणान म्हजे सरकार मंजुरी दितली आनी दर एका मतदारसंघाक सगळ्या खात्याक मेळून 100 कोटी रुपयाची मंजुरीची मर्यादा ही आसतली. सभापती महाशय, आमच्या डबल इंजिन सरकाराक लागून राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या उदरगत करपा खातीर आमच्या राज्यात व्हडा प्रमाणात मंजुरी मेळटा. अंदू मॉर्थ कडल्यान राष्ट्रीय महामार्गा खाला 3,000 कोटी रुपयाची मंजुरी मेळ्ळी आनी आमी अपेक्षा दवरता आमचे मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरीजी हांच्या खातीर यांच्या मेळून हे शक्य जाले. सभापती महाशय, ह्या वर्सा 3 मुखेल प्रकल्पाचे काम सुरू जातले, ते म्हळ्यार तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी सावन NH मेरेन रस्तो जोडप, 4 लेन रस्तो, सांग्याच्या पायक देवळा कडेन वचपाच्या पूल आनी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयान भोवताणच्या संस्थाना कडेन जावपी येरादारी आनी सोबितकाय ह्या कामा खातीर वट्ट 444 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वे फूट ब्रिजाचें काम ह्या वर्सा सावन सुरू जातलें, ताज्या खातीरय फावो ती तजवीज केल्या. सभापती महोदय, 2026-27 वर्सा सगळ्या विधानसभा मतदारसंघांनी रस्त्याच्या दर्ज्यात सुदारणा करपाचो आनी रस्ते आनी पूल क्षेत्रांतल्या हेर कामाचो विचार करता आनी ह्या सगळ्या प्रकल्पा खातीर 1,237 कोटी रुपयाचो खर्च राखून दवरला. सभापती महाशय, इमारतीची दुरुस्ती आनी देखरेख करपा खातीर 372 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, गोंय राज्याच्या रस्त्याच्या देगेर आनी रस्त्या पलतडी गरजेच्या मुळाव्या साधन सुविधेचें वेवस्थापन करपाक आतां गरजेचें जालां. गरजेच्यो मुळाव्यो साधन सुविधा घालतना रस्तो खणपाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर म्हज्या सरकारान भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं अंतर विभागीय समन्वय समिती स्थापन केला, जी रस्तो खणप गरजेचें आसा अशा सगळ्या नव्या प्रकल्पाच्या परवानगीचेर नदर दवरतली. अंदू निर्माण जावपी सगळ्या नव्या रस्त्यांक युटिलिटी डक्ट घालपाचो हावेस आसा. सभापती महोदय, रस्ते आनी पूल क्षेत्र तशेंच इमारती क्षेत्र खाला येवपी सगळ्या मुखेली उदरगत प्रकल्पा खाली 5 वर्साच्या काळा खातीर ONM घटकाक आसतलो, जाका लागून ह्या प्रकल्पाच्या देखभाली खातीर येवपी खर्च उणो करपाक मदत जातली. सभापती महाशय, हाच्या फुडें सुरू जावपी सगळ्या प्रकल्पाचे GIS मॅपिंग आनी मॉनिटरींग करपाचो आमचो निर्धार आसा. सभापती महाशय,
म्हज्या सरकारान राज्याच्या एकंदर उदरगती खातीर वावुरतना ह्या आर्थीक वर्सा 40 मतदारसंघांनी सुरू जावपाचे मुखेल प्रकल्प आनी रस्ते आनी पूल हाच्या खातीर एनेक्शर ई आनी बिल्डिंग क्षेत्राक एनेक्शर एफ ह्या प्रमाणात आसा। हातूर हळदोणा, बाणावली, बिचोले, कलांगूट, कुंभारजुवा, फातोर्डा, परत मडगांव, मार्मागोवा हे सगळे प्रकल्प जे आसा, पर्या, वाळपय, पर्वरीम, प्रियोळ हे वेगवेगळे प्रकल्प हातूर आसात। एनेक्शर एफ हेका जोडिल्ल्या हितूर सगळे बिल्डिंगेचे प्रकल्प त्याच पद्दतीत आसा। फोंड्या, प्रियोळ, वाळपय अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रकल्प आसा। ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट सभापती महाशय, राज्यांतल्या उदक पुरवणो मुळाव्या साधन सुविधेचे एकंदर उदरगती खातीर म्हज्या सरकारान सदांच कटिबद्ध आसा आनी ह्या नदरेन पेयजल खात्याक दिल्ली तरतूद फाटल्या वित्तीय वर्सा परस 25% वाडोवन 1009 कोटी रुपया केल्या। सभापती महोदय, म्हज्या सरकाराचे लक्ष उदकाचो ज्युडिशली वापर जावचो आनी सगळ्या उदकाचे समान वांटप करपाचो आसा। चालू आशिल्ले सगळे उदक पुरवणो प्रकल्प पुराय करपा खातीर आनी पायपलायन वरवीं उदकाचे समतोल वितरण टिकाऊ तत्वाचेर चालीक लावपा खातीर 478 कोटी रुपया थारायल्यात। सभापती महाशय, चालू आशिल्ले सगळे उदक शुद्धीकरण प्रकल्प म्हळ्यार शेळपे हांगासर 100 mld, तुयें हांगासर 30 mld, अस्तोडा हांगासर 30 mld, पिळण हांगासर 15 mld, गांजे हांगासर 25 mld, मोर्ले हांगासर 15 mld आनी मेनकुरे हांगा 10 mld अशें मेळून वट्ट 225 mld प्रकल्प 2026-27 वर्सा पुराय जातले। साळावली हांगासर 100 mld जलवाहिनीचे बांदकाम आनी साळावली हांगासरल्या सद्याच्या 160 mld WTP 240 mld मेरेन अपग्रेड करपाचो प्रस्ताव आशिल्ल्यान म्हज्या सरकारान मुळाव्या साधन वांगडाच वेर्णा ते बांबोळी मेरेन डेडिकेटेड पायपलायन घालपाचो प्रस्ताव मांडटा, जाका लागून तिसवाडी तालुक्यांतली उदका पुरवणी स्थिती सुदारतली। राज्यांतल्या उदक पुरवण्यात एकंदर सुदारणा करपा खातीर पोरण्यो पायपलायनी बदलपाची प्रक्रिया चालू आसा आनी टप्प्याटप्प्यान ती सुरू आसा। सभापती महाशय, कार्यक्षमता वाडोवप, उदकाची नाशाडी उणी करप आनी थंयच्याच रहिवाशांचो उदक वापराचेर बऱ्या तरेन नियंत्रण हाडप ह्या हेतून म्हज्या सरकारान आपल्या उदक पुरवण वेवस्थेत ऑटोमेशन हाडपाक सोदता। ह्या वर्सा जी कामां हातात घेतले त्याची वळेरी एनेक्शर जी हेज्या प्रमाणे दिल्या। हातूर परत एकदा म्हणजे विशेष करून बार्देस हेतूर वेगवेगळे प्रकल्प आसात। बार्देशान प्रत्येक फावटी शॉर्टेज जाणवता। बिचोलेम आसा, काणकोणा आसा, पेडण्यान आसा, फोंड्यान सालसेत, सत्तरी अशे वेळांनी कुंकळे अशे विशेष प्रकल्प ह्या हातूंतल्यान आसा। वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट सभापती महाशय, उदका संसाधन खात्याक 750 कोटी रुपया मंजूर केल्यात, तातूंतले 274 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 447 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात। सभापती महाशय, गोंयची जीवनदायिनी म्हादय संबंधी गोंय राज्याचो न्याय हक्काच्या बाबतीत म्हज्या सरकार कटिबद्धतेचो हांव पुनरुच्चार करता। नवे बंधारे, टांकयो, तळयेचे कायाकल्प, नवीन धरणां तशेंच भुंयगत उदक काडपाचो नियम हुंवार कमी करपा खातीर आनी सद्याच्या मालमत्तेच्या नेमान देखरेख आनी सांबाळ अशा नव्या उदका संसाधनाची निर्मिती करपा खातीर म्हजें सरकार वावुरता। सभापती महाशय, शिंपणावळ, भौशीक गरज आनी हेर अशा भौशीक हितान हेर उपाया खातीर सोडिल्ले खणींतलें उदक डिवॉटरिंग खातीर लागपी शुल्क शून्य करतले, जो मेरेन ते वेपारा खातीर वापरिनात। ह्या आर्थीक वर्सा सावन हातात घेवपाचे प्रस्तावित नवे प्रकल्प एनेक्शर एच ह्या सारकिले आसात। हेतूर वेगवेगळे प्रकल्प आमी जोडल्यात। ह्या आर्थीक वर्सा फुडले प्रकल्प जे नव्यान सुरू जातले ताचे लिस्ट एनेक्शर आय ह्या हातूंतल्यान लायल्या। विशेष करून केप्यां, कुशावती रिवर फ्रंटाचेर आनी मोयरा, पिलर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट हाच्या खातीर हे नवीन प्रकल्प आसा। एनेक्शर जे प्रमाण फुडल्या प्रकल्पाचे काम 2026-27 वित्तीय वर्सा सुरू करपाचोय प्रस्ताव हांव आसा। एनेक्शर जे हो नवीन जोडला त्या प्रमाणे आसा। विचिदेन वेगवेगळे कडेन आमी नवीन प्रकल्प डॅम घेता ते हांगासर लायल्यात। केंद्र सरकाराच्या आदारान ह्या वर्सा एनेक्शर के प्रमाणे फुडले प्रकल्प हातात घेवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा
तो एनेक्शर के आमी हांगासर जोडलेलो आसा, इन्क्लुडिंग द अमाउंट. इलेक्ट्रिसिटी. सभापती महोदय, वीज खात्याक 5,100 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 3,539 कोटी रुपया महसुला खातीर आणि 1,551 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसा. ह्या आर्थीक वर्सा सकयल दिल्ले एनेक्शर एल प्रमाण पुराय जातले. एनेक्शर एल आमी वेगवेगळे प्रकल्प वेळी, कुंभारजुआ, वाळपय, शिवोले, सावड्ड्या, केप्यां, वास्को, साखळे, कोकळे, पणजी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे वाळपय असे प्रकल्प आसा. सभापती महाशय, म्हाका हे जाहीर करताना खोस भोगता की भारत सरकारच्या वीज मंत्रालयान 243 कोटी रुपयाचे लॉस कमी करपा खातीर आणि प्रणाली बळकट करपाच्या कामा खातीर DPR मंजूर केल्यात. त्या भायर वीज मंत्रालयान 467 कोटी रुपयाचे स्मार्ट मिटरिंगच्या कामा खातीर DPR मान्य केला. म्हज्या सरकारान 300 कोटीचे लॉस कमी करपाच्या कामा खातीर रिवॅम्प्ड डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर येवजणे खाला 10 पॅकेजी खातीर कामाची ऑर्डर दिवपाक सुरवात केल्या आणि त्याचे 90% काम पुराय जाल्ले आसा. नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी. सभापती महाशय, नवे आणि नवीकरण उर्जा खात्याक 78 कोटी रुपयाचे वाटप आसा. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान गोंय अभियांत्रिक महाविद्यालयाक 5 मेगावॅट क्षमतेचो जमनीवयलो सौर प्रकल्प स्थापन केला, जो नितळ आणि रिलायबल वीज निर्माण करून गोंयचे नवीकरणीय उर्जेचे लक्ष्य पुराय करपाक महत्वाचे योगदान दितलो. सभापती महाशय, रिन्युएबल उर्जा क्षेत्रांतल्या तरणाट्याक नवनिर्माणाक चालना दिवपा खातीर आणि नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रात उपाय विकसित करपा खातीर वेदा ही येवजण चालीक लावपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या येवजणेक लागून राज्याची निव्वळ उर्जा पर्यावरण प्रणाली घटमूट जातली आणि त्या खातीर अर्थसंकल्पात 2 कोटी रुपयाची पुरवण जाली. सभापती महाशय, गोंयभरांतल्या मध्यान आहार योजना चालीक लावपी अंगणवाडी केंद्रांनी, आदिवासी निवासी वसतिगरांनी आणि सरकारी शाळांनी 10 कोटी रुपया स्वयं खर्चून स्टेट वायज ग्रीन कुकिंग कार्यावळ चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, नेट पॉझिटिव्ह पंचायत उपक्रमांतल्यान दर एक पंचायती खातीर एक बॅटरी उर्जा साठोवपाची पद्दत आशिल्लो 2.2 मेगावॅट सौर उर्जा प्रकल्प तयार करपाक आधार दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हो सौर प्लांट स्ट्रीट लायटी, शाळा, अंगणवाडी, भलायकी केंद्रां आनी हेर भौशीक संस्था खातीर वीज पुरवण करतलो आनी उरिल्ली वीज ग्रिडांत घालून पंचायती खातीर उत्पन्न मेळोवंक शकता. हाची अंमलबजावणी खातीर 15 कोटी रुपयाचो खर्च अपेक्षीत आसतलो. सभापती महाशय, सौर उर्जा आपणोवपाक आनी नुस्तेमारी वेवसायांत डिझल आनी फॉसील इंधनाचो वापर उणो जावचो म्हणून सध्याच्या नुस्तेमारी बोटीक रेट्रोफिटींग करपा खातीर दर बोटीक चडांत चड 3 लाख रुपया मेरेन बेंचमार्क खर्चाचो 60% मेरेन दिवपाचो प्रस्ताव आसा. 50 बोटी खातीर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तत्वाचेर 1.5 कोटी रुपयाचो खर्च आसा. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान 2023 सावन निवासी, वेपारी, उद्योगीक आणि संस्थाच्या क्षेत्रांत नवीकरण उर्जा आपणोवपाक चालना दिवपा खातीर ग्रीड जोडिल्ल्या रूफटॉप सोलार प्रसाराची सुधारीत येवजण चालीक लायता, जी मार्च 2026 मेरेन वैध आसा. ह्या योजनेचो सकारात्मक परिणाम मतींत घेवन आनी नवीकरण उर्जा वाडोवपाचो उपाय म्हणून योजनेची व्हॅलिडिटी मार्च 2026 उपरांत आनीक 3 वर्सां खातीर वाडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. अर्बन डेव्हलपमेंट. सभापती महोदय, नगरपालिका प्रशासन खात्याक 553 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. तातूंतले 220 कोटी रुपया महसुलाक जाल्यार 353 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. केंद्र सरकारच्या जोडपावलान वास्को शहरात 180 कोटी रुपया खर्च करून व्हडलें रुपांतर जातलें, जे वास्कोच्या ऐतिहासीक शहराच्या रचनेत पुनर्जीवन, पुनर्स्थापन आणि पुनर्गठन करतले, भौशीक क्षेत्र वाडयतले, पेडेस्ट्रियन प्रोत्साहन दितले आणि शहरात ब्लू ग्रीन भौशीक सुवातीची उदरगत करतले. केंद्र सरकाराच्या आदारान आमी न्यू मोपा सिटी विकासाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जो वेलनेस, ट्रेड आणि स्पोर्ट्स हाका प्रोत्साहन दिवपाक व्यवस्थापन निर्माण करतले. फोंड्या शहराच्या सुशोभीकरण करपाचें काम ह्या वर्सा चालीक लायतले. IDMT येवजणे खाला ह्या आर्थीक वर्सा
साखळी आणि वाळपय हांगासर 25 कोटी रुपयाचे 3 प्रकल्पाचे काम चालू जातले। तशेंच ह्या वर्साक सकयल दिल्ले एनेक्शर यन प्रमाणे प्रकल्प चालीक लागतले। मार्मागोवा म्युनिसिपल काउन्सिल, कुडचडे मडगांव, म्हापसा, बिचोले, कॉर्पोरेशन सिटी ऑफ द पणजी, वाळपय, फोंडा हे सगळ्यो भितर म्युनिसिपालिटी आसात। टुरिझम सभापती महोदय, पर्यटन खात्याक 385 कोटी रुपयाची तरतूद आसा। 269 कोटी रुपया महसुला खातीर आणि 116 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात। मंत्रमुग्ध करपी दर्यादेगेर, इगर्जी, देवळां, दायज थळां सगळ्या महत्वाच्या म्हटल्यार अतिथी ह्या गजालीक लागून गोंयांत फाटल्या वर्साच्या तुलनेत 2025 पेक्षा 1.08 कोटी पर्यटक आयल्यात। आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या संख्येतूय बी 10% वाड जाल्या। सभापती महाशय, आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाक घटमूट करपाक आणि चार्टर फ्लायट्स ऑपरेशन परतून सुरू करपाची मोख दवरून ह्या आर्थीक वर्सा सावन इनबाउंड टूर ऑपरेटर इन्सेंटिव्ह स्कीम 2026 ही चालीक लावपाची आसा। ही परफॉर्मन्स बेस्ड प्रोत्साहन येवजण आसा जेच्या खातीर 2 कोटी रुपया थारायल्यात। सभापती महोदय, हांव गोवा वेलनेस आयुर्वेद एंड योगा पॉलिसी 2026 सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटा। ह्या धोरणाच्या उद्देशान राज्यभरातल्या वेलनेस आयुर्वेद आणि योग केंद्रा खातीर स्ट्रक्चर्ड रेग्युलेटरी आणि एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क स्थापन करून गोंय वेलनेस पर्यटन विश्वासपात्र आणि संवसारीक पावंड्याचेर स्पर्धात्मक डेस्टिनेशन म्हणून स्थापन करपाचो हेत आसा। जीटीडीसीच्या अंतर्गत 26-27 आर्थिक वर्सा 32 प्रकल्प पुराय करपाची मोख आसा। तातूंतले कांय मुखेल प्रकल्प एनेक्शर ओ हाज्या प्रमाणे लायिल्ले आसात। सभापती महाशय, ह्या वर्सा जीटीडीसीच्या अंतर्गत 15 प्रकल्प सुरू करपाची मोख आसा। तातूंतले एनेक्शर पी प्रमाणे आमी सकयल लायिल्ले आसात। ब्युटिफिकेशन ऑफ द डिफरंट जाग्याचेर वेगवेगळे प्रकल्प हातात घेतल्यात। वयर सांगिल्ल्या उदरगतीची कामां हातात घेवपा खातीर जीटीडीसी महामंडळाक वट्ट 104 कोटी रुपयाचे भांडवल खर्चाची तजवीज केल्या। सभापती महाशय, भारत सरकारच्या डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट स्कीम खाला इंटिग्रेटेड आणि सस्टेनेबल पद्दती वरवीं डेस्टिनेशन लेवल नियोजन, व्यवस्थापन आणि भेट दिवपाचे अनुभव घटमूट करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा। ह्या येवजणे खाला डेस्टिनेशन डेव्हलपमेंट आणि आकर्षण उदरगती खाली मंत्रालया कडल्यान 500 कोटी कामां खातीर मान्यताय घेतले। नॅशनल काउन्सिल फॉर द हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी सुदारणा करून नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी स्थापन करपा संबंधी केंद्रीय अर्थसंकल्पीय घोषणेक म्हजे सरकार येवकार दिता। पर्यटन आणि अतिथी हे गोयच्या अर्थव्यवस्थेचो फाटीचो कणो आसा हे मतींत घेवन राज्य सरकार प्रस्तावित संस्था गोंयांत स्थापन करपाचो आमी विचार करपा खातीर केंद्र सरकाराच्या औपचारीक विनंती करतले। सभापती महोदय, पीपीपी तत्वाचेर नामनेच्या कंपनीक ऑन बोर्ड घेवन आग्वाद पठार सिकेरी हांगासर स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटॅलिटी स्किलिंग सेंटर स्थापन करपाचो हो प्रस्ताव मांडटा। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द मॅनेजमेंट संस्थेच्या सहकार्यान प्रमाणीत 12 सप्तकाचो हायब्रीड प्रशिक्षण कार्यावळा वरवीं 20 आयकॉनिक पर्यटन स्थळाचेर 10,000 पर्यटन मार्गदर्शक कुशळटाय दिवपा खातीर पायलट योजना केंद्रीय अर्थसंकल्पाची घोषणा गोंयांत लागू करपाचोय हांव हावेस दवरतां। पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप सभापती महोदय, पीपीपी विभागाक 3 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या। सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान खाजगी क्षेत्राच्या पावलान मुळाव्या सुविधाच्या विकासा खातीर एक संरचित आणि पारदर्शक चौकट प्रदान करपाच्या हेतून राज्या खातीर एक समर्पित पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप पॉलिसी तयार करतले। प्रस्तावित धोरण खाजगी गुंतवणूक एकठांय करप सुविधा दितले, प्रकल्पाचो दर्जो आणि सेवा दिवपाक सुदारणा करतले आणि भौशीक खर्चा खातीर बरें मोल सुनिश्चित करतले। सभापती महाशय, राज्यभरात वापरूंक नाशिल्ल्यो डिलॅबरेटेड इमारती आणि सरकारी खात्याचे क्वार्टर्स आशिल्ल्या वेगवेगळ्या जमनीचो पुनर्विकास करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, जेका लागून मालमत्तेचे मॉनिटायझेशन न्हय तर फुडाराक सरकाराक अतिरिक्त मुळाव्यो सुविधा मेळटली। एनबीसीसी आणि हेर नामनेच्या संस्था वरवीं सुमारे 10,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक गोंयांत जावपाची आसा हें सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता। सभापती महोदय, डिझायन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर ह्या तत्वाचेर दोनापावला हांगासर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर सयत कन्व्हेन्शन हॉटेल आणि डाउनस्ट्रीम सुविधाच्या विकासाचे काम ह्या वर्साय सुरू जातले।
तशेंच संजीवनी साखर कारखानो परत चालू करपाचें काम आमी ह्या वर्सा सुरू करतले. ट्रान्सपोर्ट सेक्टर. ट्रान्सपोर्ट सभापती माशे येरादारी खात्याक दिल्ले 366 कोटी रुपया तातूंतले 336 कोटी रुपया महसूल खात्याचेर जाल्यार 30 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. तंत्रज्ञानात चलपी आनी नागरिकांक केंद्रीत सेवा वरवीं येरादारीचें आधुनीकरण करपाचो हेतू आशिल्ले प्रगतीशील गोवा डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी ह्या वर्सा सावन चालू जातली. सभापती महाशय मडगांव म्हापसा आनी वास्को बस टर्मिनल्साच्या पुनर्विकासाचें काम ह्या आर्थीक वर्सा पीपीपी मोडा खाला कार्यान्वित करतले जेका अदमासान 745 कोटी रुपया खर्च येतलो. दिवचल बस स्टँड 2026 सावन सुरू जातलो. तशेंच रस्त्यार जावपी अपघात उणे करपाच्या हेतून अंमलबजावणी घटमूट करपा खातीर आनी रस्त्याचेर शिस्त सुदारपा खातीर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारीत 100 कॅमेरा लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. ह्या आर्थीक वर्सा गोंय राज्यांत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन कार्यान्वित करतले जे वरवीं मोटर वाहनाची यांत्रीक फिटनेस चांचणी जातली जेका लागून चड पारदर्शकता प्रामाणीकपणा आनी वाहनाची योग्यता पळोवपाची खात्री जातली. माझी बस योजना हाच्या फुडें येरादारी खात्याच्या अंतर्गत चालू दवरपाचेंय थारायलां. कदंबा येरादारी महामंडळा खाला आर्थीक वर्स 137 बसी घेवन फ्लीट घटमूट करतले. कदंबा महामंडळाक आनीक घटमूट करपा खातीर आनी राज्यांतली बरी भौशीक येरादारी सुविधा दिवपा खातीर महामंडळा खातीर 258 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. हांव इंडस्ट्रियल इस्टेटा खातीर ईव्ही बसीस आनी ई रिक्षा घालपाचोय प्रस्ताव हांव दवरतां. पोर्ट्स ऍडमिनिस्ट्रेशन. सभापती महोदय बंदर प्रशासन खात्याक 75 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या तातूंतले 23 कोटी रुपया महसुला खातीर आनी 52 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महोदय म्हजें सरकार गोवा मरीटायम वॉटरवेज मास्टर प्लॅन तयार करपाच्या प्रक्रियेत आसा. तातूंत गोंया खातीर सगळे दर्यावेले प्रकल्प आसतले आनी दर्यावेली क्षमता आनीक वाडटली. कृती आराखड्या वांगडाच अंदू मुखेल येवजण चालीक लावपाचो प्रस्ताव आसा. सभापती महोदय पणजी बंदराची सुरक्षितताय आनी सुरक्षा उपाय वाडोवपा खातीर 3.5 कोटी रुपया खर्चून न्यू पेट्रोल बोट हाडटले जेका लागून बंदर खात्याक आनीक घटमूट जातले. दर्यावेल्या क्षेत्राक लो सल्फर इंधनाची चालना दिवपा खातीर मरीटायम फ्युअल स्टेशन सुरू जातले. सभापती महाशय म्हजें सरकार आवश्यक थंय न्हंयचो गाळ काडपाचें काम 20 कोटी परस चड खर्च करून ह्या वर्सा सुरू करपाचो पुराय करपाचो प्रयत्न आसा. सभापती महाशय रडार AIS VHF आनी CCTV उपकरणां आशिल्ले इलेक्ट्रॉनिक वेसल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ही सुरक्षीत नॅव्हिगेशनाक मदत करतली रफ जहाजाचो सोद घेवपाक मदत करतली. सभापती महाशय म्हजें सरकार गणपत विद्यापीठाच्या सहकार्यान बिट्टोणा हांगासर स्थापन केल्ल्या मरीटायम शाळेत मरीटायम अभ्यासक्रमां वांगडात STCW अभ्यासक्रम सुरू करतले. रिव्हर नॅव्हिगेशन. सभापती महाशय रिव्हर नॅव्हिगेशन खात्याक 86 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या तातूंतले 75 कोटी रुपया महसूल खर्चा खातीर आनी 10 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. महाशय सापेंद्रो सावन दिवार मार्गाचेर 2 नव्यो रोरो फेरीबोटी सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच पोंद्या फेरीबोटीच्या जाग्यार अंदू 3 नव्यो फेरीबोटी सुरू जातल्यो. तशेंच जेटी आनी रॅम्प हाच्या सद्याच्या मुळाव्या साधन सुविधाची सुदारणा करपाचो म्हाज्या सरकारान हातांत घेतला. सिव्हिल एव्हिएशन. सभापती महोदय सिव्हिल एव्हिएशन खात्याक 18 कोटी रुपयाची तरतूद आसा तातूंतले 9.5 कोटी रुपया महसुलाचेर जाल्यार 8.5 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय 2023 वर्सा सावन मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू केल्या उपरांत म्हज्या सरकारान डिसेंबर 2024 डिसेंबर 2025 मेरेन एकूण येणावळीत 36% महसूल वांटो म्हणून 114 कोटी रुपया येणावळ मेळयल्या. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें लोकार्पण जावन आतां मेरेन 1.46 कोटी प्रवाशांची येरादारी जाल्या. ह्या निमित्तान पुराय गोंयच्या जनतेक हांव गवाय दितां म्हजें सरकार दाबोलीम आनी मोपा हे दोनूय विमानतळ चालू दवरतले. हेल्थ सेक्टर.
भलायकी क्षेत्राक वट्ट 2217.66 कोटी रुपया आसा. हेल्थ सर्व्हिसीस सभापती महोदय, गोंय राज्यांत भलायकी क्षेत्र घटमूट करपाचेर सरकारान सतत लक्ष केंद्रीत केलां. नवी मुळावी बांदावळ सुरू करपा आसूं वा राज्यांत नवी भलायकी सुविधा दिवप आसूं, गोंयांतल्या सगळ्या नागरिकांक फुकट आनी सुलभ भलायकी सेवा सुनिश्चित करपा खातीर म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा. सभापती महोदय, भलायकी खात्याक 963 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. तातूंतले 903 कोटी रुपया महसूल खात्याक चे बाजून जाल्यार 60 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. म्हजें सरकार भलायकी क्षेत्राक गरजेचे मनीसबळ, उपकरण आनी यंत्रणा, एम्ब्युलन्स सुविधा आनी हेर परिदायी गरजा वरवीं वाड करतले, जेच्या खातीर भलायकी सेवा संचालनालयाचें वांटप 10% वाडयलां. सभापती महाशय, हांव अंदू वर्सा सावन नवे आयुष खातें स्थापन करपाचें जाहीर करता. ह्या खात्या वरवीं फक्त पारंपारीक भारतीय वखदां पद्दतीचेर लक्ष केंद्रीत करतले आनी सगळ्यांक आवश्यक सुविधा नागरिकांक दितले. सभापती महोदय, अवेरनेस पातळपा खातीरूय बी पुराय राज्यांत आयुष शिबिरां घडोवन हाडपाचेर हो प्रस्ताव हांव मांडटां. राज्यांत कार्यरत आशिल्ल्या वेलनेस केंद्राक प्रोत्साहन दिवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, सुमारे 50,000 ज्येष्ठ नागरिकांक आस्पावपाची राज्यव्यापी फ्री एडल्ट वॅक्सिनेशन कार्यावळ सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जेका लंग संसर्ग जावपाचे बॅक्टेरिया पासून राखण दिवपा खातीर न्युमोकोकल लसचे डोस दितले. ह्या खातीर ह्या वर्सा 5 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, दोनूय जिल्हा हॉस्पिटलां ह्या वर्सा सावन किमोथेरपी खातीर डे केअर सेंटर सुरू करतले. कॅन्सर ही एक मुखेली भौशीक भलायकी आव्हान आशिल्ल्यान पॉप्युलेशन बेस्ड कॅन्सर रजिस्ट्री स्थापन करतले आनी PBCR पुराव्याचेर आधारीत निर्णय, कॅन्सर नियंत्रणेचेर उपाय आनी भलायकी परिणाम सुदारणा करपा खातीर अमूल्य डेटाबेस तयार करतले. भलायकी सेवा संचालनालयांतल्यान 20 लाख रुपया वर्सुकी अनुदान दिवन सरकार इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजी सर्व्हिस घटमूट करतले. सभापती महाशय, दर्जेदार भलायकी सेवा दिवपाची खात्री करपाक DDSSY पॅकेज दर रिवायव करपाचो हांव प्रस्ताव दवरतां आनी क्लेम मर्यादा 4 लाख आनी 6 लाख रुपया मेरेन वाडयतले. तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यांक DDSSY कार्यक्षेत्रांत आस्पाव करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जाका लागून ताका गोंयांतल्या खंयच्याय एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलांत भलायकी सेवा मेळूंक शकतली. सभापती महाशय, भारतभरांतल्या खंयच्याय हॉस्पिटलांतल्यान गरजेवंतांक वेळार आनी त्रासमुक्त वैद्यकीय मदत दिवपाच्या खातीर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता. हो सेल संकटांतल्या दुयेंतीक वैद्यकीय उपचारा कडेन निधी एकठांय करपा खातीर सगळ्याक स्थापन केल्ल्या एजन्सी कडेन देखरेख आनी समन्वय करतलो. म्हजें सरकार शाळेच्या पावंड्यार राज्यव्यापी न्यूरो डायवर्सिटी अवेअरनेस इनिशिएटिव्ह्ज कार्यावळीक इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा युनिट हांच्या जोड पावलान चालना दितले, जे शिक्षण तज्ञांक अशा भुरग्यांची वेळार वळख दिवपाक आनी ताका आदार दिवपाक सशक्त करतले. ऑटिझम स्पेक्ट्रम विकारा विशीं जागृताय निर्माण करप आनी KG शिक्षकांक चिन्नां बेगीनूच वळखुपाक साधन सज्ज करपाचो ध्येय आसतलो. सभापती महाशय, गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर चड रेफरल करिनासतना जिल्लो हॉस्पिटलाचे पातळीचेर एमर्जन्सीचेर उपाय काडपा खातीर म्हज्या सरकारान दोनूय जिल्हा हॉस्पिटलाचेर लेव्हल 2 एमर्जन्सी अँड ट्रॉमा केअर फॅसिलिटी सुदारीत करतले, जेणे करून दुयेंतीक वाचोवपाक आमकां मदत जातली. कुंकळे, मुरगांव, बेतकी आनी मडकय हांगासरल्या प्राथमीक भलायकी केंद्राचें बांदकाम ह्या आर्थीक वर्सा सुरू जातलें. वेळगे आनी मडगांव हांगासर बांदिल्ल्या आयुष हॉस्पिटल ह्या वर्सा सावन लोकांक सेवा दिवपाक चालू करतले. गोवा मेडिकल कॉलेज सभापती महोदय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाक 1063 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 920 कोटी रुपया महसूल खर्चा खातीर जाल्यार 143 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या OPDंतल्यान दुयेंतांक त्रासमुक्त भलायकी सेवा दिवपाच्या हेतून म्हज्या सरकारान 13 विभागांनी ऑनलायन OPD अपॉइंटमेंट सुरू केल्या. ही सुविधा ह्या वर्सा GMCच्या सगळ्या विभागांत वाडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच ह्या वर्सा सावन टेलिमेडिसिन आनी ICU सुरू करतले. सभापती महोदय,
हांव ह्या शैक्षणीक वर्सा सावन गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात MBBS जागाची संख्या 200 वयल्यान 250 करपाचो प्रस्ताव दवरता, ज्या खातीर राष्ट्रीय आयोगाची मान्यता अपेक्षित आसा. 214 कोटी रुपया खर्च करून 120 खाटीचे चेस्ट आणि TB हॉस्पिटल ब्लॉक बांदपाचे काम, 30 कोटी रुपया खर्चाच्या सुमारे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक लागसारा ब्लड बँक बांदपाचे काम, गोंय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटला खातीर 281 कोटी रुपया खर्चून कॉलेज ब्लॉक बांदप, 106 कोटी रुपयाचे न्यू रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टेल तशेंच 125 कोटी रुपयाचे 200 विद्यार्थ्यां खातीर अलायड हेल्थ सायन्स कॉलेज अँड हॉस्टेल ही सगळी कामां ह्या वित्तीय वर्सा सावन सुरू जातली. केल्या IPHB सभापती महाशय, IPHB विभागाक 82 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या, तातूंतले 71 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 11 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. महाशय, IPHBच्या 100 खाटीच्या हॉस्पिटलाचे बांदकाम डिसेंबर 2026 वर्सा पुराय जातले आणि डे केअर सेंटर प्रकल्प एप्रिल 2026 सुरू करपाचो प्रस्ताव, जाचेर सरकारान 45 कोटी रुपया खर्च केला. गोवा डेंटल कॉलेज सभापती महोदय, गोवा दंत महाविद्यालयाक 80 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, दंत महाविद्यालय OPG मशीन, मायक्रोस्कोप, मोबाईल डेंटल बस, सर्जिकल युनिट आदी वैद्यकीय उपकरणां आणि यंत्रणा सहित अपग्रेड जातले, ताच्या खातीर भरीव तरतूद आसा. फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन सभापती महोदय, अन्न आणि वखदां खातीर खात्याक 29 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. महाशय, म्हज्या सरकारान वेगवेगळ्या खाद्य आणि वखदां नमुन्याचे विश्लेषण करपा खातीर गॅस क्रिमेटोग्राफी मशीन, मायक्रोस्कोप आदी उच्च दर्जाची उपकरणां विकत घेवन अन्न आणि वखदां प्रयोगशाळेचे अपग्रेडेशन करतले. फूड आणि ड्रग्स खात्याची गरजा भागोवपा खातीर अत्याधुनीक सुविधा वांगडाच नवीन लॅबोरेटरी इमारती बांदतले. इंडस्ट्रीज आणि इन्व्हेस्टमेंट सेक्टर, इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स सभापती महाशय, उद्योग व्यापार आणि वाणिज्य खात्याक 108 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. तातूंतले 73 कोटी रुपया महसूल बाजून जाल्यार 35 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, उद्योग नोंदणी आणि उद्योग वाड हाच्या मदीं अंतर निर्माण करपी समर्पित MSME फोकस्ड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह संरचनेचो अभाव सोडपाच्या खातीर गोंयांतल्या सूक्ष्म ल्हान आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचेर प्रशासकीय लक्ष हाडपा खातीर इंडस्ट्रीज ट्रेड आणि कॉमर्स संचालनालयाचे नाव MSME इंडस्ट्रीज ट्रेड आणि कॉमर्स संचालनालय असे बदलतले. नोंदणी सुलभताये पासून उद्योग उदरगत स्पर्धात्मक आणि यंत्रणा घटमूट करपाच्या मेरेन संचालनालयाची भूमिका हातूंतल्यान दृश्टी पडटली. सभापती महाशय, चीफ मिनिस्टर्स MSME इनोव्हेटिव्ह स्कीम 2026 सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, जी वेंचून काडिल्ल्याक प्रोत्साहन येवजणे खातीर फायदो वाडोवपाक यत्न करतली आणि ताका लागून MSME क्षेत्रात नवनिर्माण आणि स्पर्धात्मक वाडटली. MSMEचे संशोधन आणि विकास, बौद्धिक मालमत्ता निर्मिती, इन्क्युबेशनाक आधार, सीड कॅपिटल, स्किल डेव्हलपमेंट, सॅलरी रिएम्बर्समेंट आणि ऑपरेशनल सपोर्ट अशा नवनिर्माणा संबंधित कार्यावळी खातीर आर्थिक आधार दितले, ज्याच्या खातीर 1 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. तशेंच ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन, ब्रँडिंग आणि वेपार प्रसार करपा खातीर 4 वेगवेगळ्यो MSME येवजण्यो सुरू करपाचो आणि राज्यांतल्या सगळ्या MSME कार्यावळी एकत्रीत MSME आधार दिवपाचो प्रस्तावूय हांव मांडटा. ह्या येवजणे खातीर 5 कोटी रुपया दवरल्यात. ह्या येवजणेक परतफेडीच्या रुपात प्रोत्साहन दितले आणि खर्चाच्या 80% मेरेन अनुदान दितले, जेका लागून राज्यांतल्या MSME क्षेत्राक व्हड चालना मेळटली. राज्यांत MSME रोजगार वाडोवपा खातीर एम्प्लॉयमेंट सबसिडी करपाचोय प्रस्ताव हांव दवरतां. सगळ्या MSME गरजेचो उपाय काडपा खातीर वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल आशिल्ले युनिफायड डिजिटल प्लॅटफॉर्म पोनू सुरू करतले. तशेंच पिळर्ण औद्योगिक वसाहतीत 3 कोटी रुपया खर्च करून स्मार्ट CCTV सर्वेलन्स प्रणाली स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. उद्योगीक वाठारांनी पर्यावरण सुरक्षीत दवरपा खातीर घन कोयर व्यवस्थापन पद्दत तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. वेर्णा, मडकय, कुंकळे, तुया आनी पिसुर्ल्या ह्यो 5 मुखेली वसाहतीत लागसरच्या वसाहतींतल्यान कोयर व्यवस्थापन करपी नोडल क्लस्टर
म्हणून काम करतले आणि 800 स्क्वेअर मीटर सेंट्रलाइज्ड कोयर व्यवस्थापन शेड वरवीं कचरो व्यवस्थापन करतले. सभापती महाशय, म्हजे सरकार राज्यांतली गुंतवणूकदार सुलभताय प्रक्रियेन सुगम आणि डिजिटल करपा खातीर इंटिग्रेटेड सिंगल विंडो अप्रुवल प्रणाली तयार करतले. राज्यांत मुखेली उद्योगीक वाठारांनी कॉमन एफ्युलंट ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या खातीर अंदू गोवा आयडीसीक बट्ट 30 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. वेर्णा मडकय आनी तुयें औद्योगीक इस्टेट हांगासर वर्किंग वुमेन हॉस्टेल बांदपाचें काम 100 कोटी रुपयाचो खर्च करून ह्या आर्थीक वर्सा पुराय जातलें. सभापती महोदय, सरकारच्या सगळ्या एजन्सी केल्ल्या सगळ्या मुळाव्या साधन सुविधा कामां खातीर पीएम गतिशक्ती पोर्टल वापर करपी देशांतलें एक मुखेल राज्य गोंय हें सांगपाक खोशी जाता आनी ताका लागूनच प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतना वेगवेगळ्या परस चड खात्यां कडल्यान प्रभावी समन्वय आनी नियोजन सुनिश्चित जाता. सभापती महाशय, उद्योग खात्या भितर IPO सेल तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जो गोंयच्या एसएमईक भौशीक नोंदणी करपाचो प्रस्ताव आधार दितलो. सभापती महाशय, जागतीक वेपारा खातीर गोंयच्या MSMEक सशक्त करपाच्या हेतून मुख्यमंत्री एक्सपोर्ट इन्सेंटिव्ह स्कीम चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हाच्या अंतर्गत 50 MSME खातीर 2 वर्सां खातीर वर्साक 4 लाख रुपया दिवपाची तरतूद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तत्वाचेर आसतली आनी ताच्या खातीर 2 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रिनर्स हाका आनी थळाव्या रोजगार निर्मिती खातीर प्रोत्साहन दिवपा खातीर आर्थीक सुलभताय, कुशळटाय आनी हँड होल्डिंगा खातीर वुमन लेड आनी यूथ लेड MSME खातीर स्पेशल सपोर्ट विंडो तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, गोंयच्या कच्च्या काजूची खरेदी घटमूट करपा खातीर आनी ग्रामीण अर्थवेवस्थेक सुदारणा हाडपा खातीर मुख्यमंत्री मॉडिफायड इंटरेस्ट डेबिट स्कीम खाला कच्चो काजू खरेदी करपाक वर्किंग कॅपिटल लोन दिवपाची येवजण अंदू चालीक लागतली. फाटल्या वर्साच्या काळात गोवा IPB हांणी 1117 कोटी रुपया प्रस्तावित गुंतवणूक आशिल्ले 31 प्रकल्पाक मान्यता दिली, जेका लागून वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या सुमार 4950 कर्मचाऱ्यांक रोजगार मेळटलो अशी अपेक्षा आसा. गोवा IPBन राज्यांतल्या म्हत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचे ग्रेडिंग करपाक चालू केलात. युरोस्टेप इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नेटझिस टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या दोनूय फॉरेन कंपन्यांक 166 कोटी रुपयाची गुंतवणूक केल्या आणि ताका लागून 1308 रोजगाराची संधी केल्या. गोंयांतल्या उद्योगीक कंपनी खातीर रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट करपाची गोंयच्या तरणाट्यांक आधार दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. सभापती महाशय, कामगार खात्याक दिल्ले वाटप 101 कोटी रुपया आसा. महाशय, म्हज्या सरकारान गोंयाक अनऑर्गनायज्ड क्षेत्रा खालीर सिंगल युनिफायड मार्केट प्लेस म्हणून मार्केट पोर्टल विकसीत करपाचें आश्वासन दिल्लें. ह्या आर्थीक वर्सा गोंयकारांच्या रोजगार वाडोवन दिवपा खातीर हो पोर्टल सुरू जातलो. गोंय राज्य सामाजीक सुरक्षा मंडळाच्या प्रशासनाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर अनऑर्गनायज्ड सोशल सेक्युरिटी ऍक्ट 2008 खरपणान चालीक लावपाच्या प्रक्रियेत म्हजें सरकार आसा, जे असंघटीत कामगाराची सामाजीक सुरक्षा सुनिश्चित करतलें. सभापती महाशय, गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन वरवीं खाजगी उद्योगा खातीर एम्प्लॉयमेंट सबसिडी स्कीम चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. GHRDCन दिल्ल्या प्रत्यक्ष पगार आनी कंपनीत अशा उमेदवारांक दिल्ल्या पगारांतलो गॅप फंडिंग 3 वर्सां खातीर सरकार घेतलो. खाजगी क्षेत्रांत गोंयकारांचो रोजगार वाडोवपाचो ह्या येवजणेचो हेत आसा. सभापती महाशय, म्हाका सांगतना खोस भोगता की ESI महामंडळ अंदू दक्षिण गोंयांत वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करतले, ज्यातून 50% सीट्स हे गोंयकारां खातीर आसतले, जेका लागून राज्यांतल्या नागरिकां खातीर भलायकी सेवेतूय अफाट सुदारणा जातली. एम्प्लॉयमेंट. सभापती महोदय, रोजगार खात्याक 8 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान मॉडेल करियर सेंटर म्हणून अपग्रेड केल्ल्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हाका एक व्यापक एम्प्लॉयमेंट फॅसिलिटेशन हब म्हणून काम करपाक स्ट्रेंथन करतले. एकत्रीत ऑनलायन सेवा सुरू करपाचेर त्याची नोकरी सोदपाक डिजिटल रितीन नोंदणी करपाक मेळटली. तशेंच नियुक्त व्यापक प्रसार करपा खातीर
आयल्यो रिक्त सुवाती ऑनलायन पोस्ट करूंक शकता. मॉडल करियर सेंटरान करियर मार्गदर्शक, समुपदेशन, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षणाचेर परिसंवाद, सिव्हिल सर्व्हिस स्पर्धात्मक परीक्षेचेर सत्र, जीपीएससी आनी यूपीएससी, बँकिंग आनी रेल्वे परीक्षेची तयारी, उद्योजकतेचेर सत्र, नोकरी मेळोवपाक आनी प्लेसमेंट ड्रायव्ह अशा वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले. फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स. सभापती महोदय, कारखानो आनी बॉयलर खात्याक 15 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. तातूंतले 12 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 3 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, ल्हान आनी मध्यम उद्योग वेवसायिकांक सुरक्षीतताय घटमूट करपा खातीर म्हजें सरकार कारखान्या खातीर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन हाच्या मार्फत सेफ्टी सुपरवायझर कोर्स सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, जो कॉम्प्लायन्सीस सुदारप, अपघात उणे करप आनी पुराय एमएसएमई क्षेत्रांतल्या सकारात्मक सुरक्षा वाडोवपा खातीर मदत करतलो. उद्योगीक सुरक्षीताय आनी धोक्याचेर दोतोरांक प्रशिक्षण दिवपाक एसोसिएट फेलोज इन इंडस्ट्रियल हेल्थ हो अभ्यासक्रम अंदू परत चालू जातलो. अंदाजे 14 कोटी रुपया खर्च करून सौर फोटो वॉलेटिक वीज निर्मिती प्रणाली स्थापन करपा वांगडाच नवे कार्यालय इमारतीची पुनर्बांदणीचें काम ह्या वर्सा पुराय जातले. मायन्स. सभापती महोदय, खाण खात्याक 26 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान 3 NIT 12 आयर्न ओर ब्लॉकचे यशस्वीपणान लिलाव केल्यात. तातूंतले दिवचल, शिरगांव मया, मोंती सिरगांव, अडवलपाल थिवी आनी कुड्डे करमळे हांगातले 5 ब्लॉक कार्यरत आसात. हे जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता. राज्य सरकारान सगळ्या 12 ब्लॉकां कडल्यान अपफ्रंट पेमेंट म्हणून 252 कोटी रुपयाची येणावळ मेळ्ळ्या आनी 7 ब्लॉक पर्यावरण मंजुरी आनी हेर परवानगी मेळोवपाच्या प्रक्रियेत आसा. म्हज्या सरकारान ब्लॉकाचो लिलावा खातीर 4थी NIT आनी डंपाचो लिलाव खातीर दुसरो टप्पो सुरू करपाच्या प्रक्रियेत आसा. सभापती महाशय, टिप्पर ट्रक मालकांक आर्थीक मदत दिवपा खातीर रिएम्बर्समेंट ऑफ ग्रीन टॅक्स आनी फिटनेस फीज फॉर द मायनिंग अफेक्टेड ट्रक ओनर्स ही येवजण ह्या वर्सा चालू उरतली आनी ह्या खातीर 4 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. तशेंच गोंय आनी अभियांत्रीक महाविद्यालयात 3 कोटी रुपया खर्चून ओर ग्रेड चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय, खण प्रभावित बार्ज मालकांक ताच्या बार्जाचे दुरुस्ती करपा खातीर आर्थीक संस्थे वरवीं सॉफ्ट लोनाच्या रुपात आर्थीक मदत दिवपाची येवजण चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन. सभापती महोदय, माहिती तंत्रज्ञान खात्याक 189 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. तातूंतले 116 कोटी रुपया महसुला खातीर आनी 73 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महोदय, नागरीक केंद्रीत सेवा साध्य, कार्यक्षम आनी पारदर्शक पद्दतीन दिवपा खातीर एकवटीत गोवा मोबायल ॲप तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हो ॲप एक परस चड विभागीय सेवांचो वापर करपा खातीर प्रत्यक्ष भेटी आनी कागदपत्रां उणी करपा खातीर एक डिजिटल इंटरफेस म्हणून काम करतलो आनी ह्या खातीर 1 कोटी रुपयाची तजवीज आमी केल्या. सभापती महाशय, इज ऑफ डुईंग करपा खातीर गोवा ऑनलायन पोर्टलाची सुमारे 4 कोटी रुपया खर्च करून सुदारणा करतले. म्हाका सांगपाक खोस भोगता AI चॅट विथ द मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म ह्या वर्सा सुरू जाल्लें आसा. सभापती महाशय, राज्यांतले स्टार्टअप संस्कृताय वाडोवपाच्या हेतून गोवा स्टार्टअप धोरण 2025 खाला 4 नव्यो येवजण्यो, कॅम्पस इनोव्हेशन स्कीम, प्रमोशन अँड मार्केटिंग असिस्टंट स्कीम, वुमन एंटरप्रिनर वेटलिटी स्कीम आनी स्किल एनहान्समेंट स्कीम ह्या येवजणे खातीर 10 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. सभापती महाशय, गोंयच्या दर्यादेगेर नोमॅड्स आनी रिमोट वर्कर्स हांकां आकर्शीत करपा खातीर काम आनी विश्रांती हांचो मेळ घालून दर्यादेगेर कोवर्किंग स्पेस विकसीत करपाचें काम ह्या वर्सा सावन सुरू जातलें. सभापती महाशय, GBBN 2.0 चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जी राज्यभरांतल्या 414 POP हांकां जोडटली. सगळ्या सरकारी कार्यालयांक उच्च गती, सुरक्षीत आनी स्केलेबल सुनिश्चित करतली. GBBN 2.0 व्यतिरिक्त माझे सरकार राज्यभरातल्या सुमार 1605 सुवातीन आस्पाव विस्तारित GBBN नेटवर्क घटमूट करतले. सभापती महाशय, राज्यातल्या स्केलिंग कंपनीचो आदर दिवन गोयची IT इकोसिस्टम घटमूट करपा खातीर
हांव फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड ह्या तत्वाचेर 20 कंपन्यां खातीर उण्यांत उणो 50 पूर्ण वेळ गोंयकार कर्मचाऱ्यांक कामाक घेवपी गोंयच्या IT आनी ITs कंपनीज दर वर्साक 5 लाख रुपया दिवपाचो प्रस्ताव मांडटा. हाच्या खातीर 1 कोटी रुपयाची आमी तजवीज केल्या. सायन्स, टेक्नॉलॉजी आनी वेस्ट मॅनेजमेंट सभापती महाशय, ह्या खात्याक 170 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. तातूंतले 126 कोटी रुपया महसुलाक आनी 44 कोटी रुपया खर्च भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, बेकायदेशीर कोयर उडोवपाचे धोक्याचे प्रभावीपणाचेर मात दिवपाक कोयर वेवस्थापन महामंडळ घटमूट करपा खातीर थारिल्ल्या वाठारांत वेस्ट मॅनेजमेंट इन्स्पेक्टर नियुक्त करपा खातीर आनी कोयर वेवस्थापन कायदो आनी नेमाची अंमलबजावणी करपा खातीर इन्सेंटीव दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, जेका लागून ह्या वाठारांनी नितळसाण सुनिश्चित जातली. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान महामार्गावयलो कोयर निव्वळ करपाची काम, RDF मोमेंट ट्रॅकिंग, सुको कोयर एकठांय करपाची पद्दत आनी वेळापत्रक यंत्रणा एकाच डिजिटल पर्यावरण प्रणालीचेर एकठांय करून GWMC वरवीं इंटिग्रेटेड डिजिटल ऑपरेशन प्लॅटफॉर्म चालीक लायतले. सभापती महाशय, पुराय गोंयांत वेस्ट मॅनेजमेंट प्रभावीपणान करपा खातीर उच्च दर्जेचे कॅमेरे स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. हे कॅमेरे निव्वळ उर्जेचेर चलतले आनी हे कोयर उडोवपी सेग्रिगेशन हाचेर नदर दवरपाक बरोबरीन भौशीक सुवातीचेर नितळसाण सुनिश्चित करपाक मदत करतले. तातूंत पयसुल्ल्या आनी ऑफ ग्रीड वाठाराचो आस्पाव आसा आनी हाचे 2 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. सभापती महाशय, मिनिस्ट्री ऑफ द हावजिंग अँड अर्बन एडव्हान्स हाच्या अंतर्गत GWMC हाचे स्वच्छता नॉलेज पार्टनर म्हणून लिस्ट जाला. भारतभरांतल्या कोयर वेवस्थापन संस्थांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर सेंटर ऑफ एक्सिलन्स तयार करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महाशय, गोंयचे संशोधन आनी पर्यावरण यंत्रणा घटमूट करपा खातीर गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सील वरवीं सेंट्रलायज्ड डिजिटल रिसर्च पोर्टल तयार करतले, जे गोंयांतली विद्यापिठां, महाविद्यालय आनी अनुसंधान आनी विकास संस्था कडल्यान संशोधन प्रकाशनां एकठांय करतले आनी राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर गोंयांतल्या संशोधनाक चालना दितले. सभापती महाशय, म्हजें सरकार ह्या वर्सा सावन हायस्कूल विद्यार्थ्यां खातीर एस्ट्रॉनॉमी, स्पेस सायन्स विज्ञानांतली नवी लेक्चर सिरीज सुरू करतले. गोंय राज्य रिमोट सेन्सिंग सेंटर, बायोटेक पार्क आनी GI प्रामाणीकपणान आनी ब्रँडिंग खातीर GI बोर्ड अंदू काम करपाक सुरवात करतले हें सांगपाक म्हाका खोस भोगता. सभापती महाशय, गोवा स्पेशल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वट्ट 26 कोटी रुपया खर्च करून केंद्र सरकारच्या आधारान चालीक लावपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महाशय, सगळ्या उद्योगीक क्षेत्रांनी 100% कंपोस्ट करपाक येवपी बायोडिग्रेडेबल पोतयो सुरू करपाचो प्लास्टीक मुक्त धोरण आमी चालीक लायतले. लिगल मेट्रोलॉजी सभापती महोदय, लिगल मेट्रोलॉजी विभागाक 14 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, नागरिकांक शिक्षीत करपाचें म्हत्व वळखून खातें वेगवेगळ्या कार्यावळी वरवीं गिरायकांका विशीं जागृती करपाची सक्रिय आसा. येवपी वर्सा म्हाज्या सरकारान अशा तरेच्या चड गिरायकांक केंद्रीत कार्यावळी करपाची येवजण दवरल्या. खात्याची सॉफ्ट तपासणी करपाची आनी वेपाराच्या गैरवेव्हाराचेर प्रभावीपणान आळाबंद हाडपा खातीर कायदेशीर मापशास्त्र मानकांचें पालन सुनिश्चित करपा खातीर मोबायल प्रयोगशाळा स्थापन करपा खातीर खाशेले वाहन आनी उपकरण स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. खात्याची ऑनलायन सेवा केंद्र सरकारच्या ई-मॅप पोर्टलाचेर अर्जात एकठांय करतले आनी जेका लागून सुलभताय वाडटली आनी कायदेशीर मापन सेवा संबंदीत प्रक्रिया सुगम जातली. फॉरेस्ट अँड एन्व्हायरमेंट सेक्टर, फॉरेस्ट सभापती महाशय, रान खात्याक दिल्ले वाटप 199 कोटी रुपया आसा. तातूंतले 194 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 5 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान भारताचे मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे एक पेड माँ के नाम ही संकल्पना सक्रिय प्रमाणात चालूक लायल्या. 2 लाख रोपे लावपाचे ध्येय आड रान खात्यान हेर वेगवेगळ्या राज्य सरकारच्या खात्यात समन्वय 2.19 लाख रुपया रोपयो लायल्यात आनी सेवा पर्व मोहिमेच्या नियमात 10 लाख रोपयो लायल्यात. सभापती महाशय, कांपाल हांगासल्या फॉरेस्ट पार्कची उदरगत भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं जातली. ताच्या खातीर 5 कोटी रुपयाची तरतूद आसा.
गोवा काजू फेस्ट सहित आपले नेमान कार्यावळ करपा खातीर गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या खातीर 25 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, गोंय राज्याचे भगवान महावीर वन्यजीवन अभयारण्य, मोले राष्ट्रीय उद्यान, खोतीगांव वन्यजीव अभयारण्य, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, माधई वन्यजीव अभयारण्य, नेत्रावळी वन्यजीव अभयारण्य आणि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य हांगा वेगवेगळ्या उपक्रमांतल्यान इको टुरिझम वाडोवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान फोंड्यांतल्या बेतोडा हांगासर रानवटी जनावरांक लागून अत्याधुनीक रेस्क्यू आनी रिहॅबिलिटेशन सुविधा स्थापन करपाचो पुण्याच्या रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट कडेन MOU केला. तशेंच राज्यांतल्या फॉरेस्ट फायरा खातीर अर्ली वॉर्निंग प्रणाली तयार करपा खातीर आमी बिट्स पिलांनी कडेन MOU केला, जो रानांतल्या उज्याची प्रत्यक्ष घडोवणूक घडच्या पयलीं इशारो जारी करतले. ह्या वर्सा पुराय जावपाचे आशिल्ले फुडले प्रकल्प हे सकयल दिल्ल्या लिस्टा प्रमाणे आसा. डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँच्युरी आणि कन्स्ट्रक्शन डेव्हलप ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट. बोंडला पाणी संग्रहालयाच्या उद्याना खातीर एंट्रन्स प्लाझा बांदपाचें काम ह्या वर्सा सावन सुरू जातलें. एनवायरमेंट. सभापती महोदय, पर्यावरण खात्याक 16 कोटी रुपया वाटप आसा. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2011 निश्चित केला आणि कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2019 फायनलायझेशन करपाचें काम चालू आसा. सभापती महोदय, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डा वरवीं मिठागार आनी हेर अशे पारंपारीक तरेचे पर्यावरण अनुकूल उपक्रमाची राखण करपाची येवजण चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या खातीर 1 कोटी रुपयाची पर्यावरण खात्या खातीर वाटप जातलें. सभापती महोदय, राज्यांतल्या खाजन शेतीची जतनाय घेवपाक खातीर निधी दवरपा खातीर आनी नीती आयोगान पयलींच तात्वीक मान्यता दिल्या आनी हे जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता. खाजण जमनीचो प्रभावीपणान जतनाय घेवप ही संवेदनशील पर्यावरण यंत्रणा तिगोवन दवरपा खातीर खाजण जमनीचो पुराय विशयी आनी त्याचो नेम आनी संरक्षण एग्रीकल्चर खात्यांतल्यान हाडटले. जे आतां सावन खाजण प्रकरणां हाताळपाक एकूच विभाग आसतलो. ह्या खातीर स्थापन केल्लें खाजण बोर्ड शेतकी खात्या खाला काम करतलो. सभापती महोदय, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डा वरवीं गोवन ब्रँडचे संचालन, व्यवस्थापन आनी मार्केटिंग आनी ब्रँडिंग करपा खातीर 1.5 कोटी रुपयाची उपलब्ध केल्यात. सभापती महाशय, जैव विविधता व्यवस्थापन समित्या खातीर आर्थीक मदत संविधान कार्यक्षमताय आनी देखरेख हाच्या खातीर 1 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. लोक जैव विविधताय नोंदणी तयार करपा खातीर आर्थीक मदतीचे येवजणे खातीर 1 कोटी रुपया थारायल्यात. सभापती महोदय, तज्ञ आनी वेगवेगळ्या संघटनाक गुंतून विकसीत गोवा 2037 ची कार्यावळी खातीर सस्टेनेबल घटकाचेर काम करपाच्या हेतून 1 कोटी रुपया थारायल्यात. हवामान आनी आपत्ती प्रतिरोधक ग्रीन गोयच्या उदरगती खातीर क्लायमेट चेंज सेल खातीर 70 लाख रुपयाची प्रस्तावित केल्या. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान राज्यांतल्या नोटिफाईड वेटलँड वाठारा खातीर एकत्रीत व्यवस्थापन, निरीक्षण, जीर्णोद्धार, पुनर्जीवन, संवर्धन आनी सैम आदारिल्ल्या उपाय दिवपा खातीर 1.40 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. श्रमशक्ती से जलसमृद्धीच्या येवजणे खातीर 1 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. ते लेक मॅनेजमेंट समित्यो वेटलँड वाठाराक पोषण दिवप, नोटिफाईड वेटलँड वाठाराचो व्यवस्थापन सुनिश्चित करू शकतात. हवामान बदला खातीर गोवा स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज, एनर्जी विजन प्लॅन, विकसीत गोवा आनी हेर धोरणाचोय यशस्वी लक्ष्य साध्य करपा खातीर आनी विकसीत गोवा शाश्वत गोंयांत सस्टेनेबिलिटी जोडून गोवा अम्ब्रेला प्रोग्राम क्लायमेट अँड डिझास्टर रेजिलंट ग्रीनर गोवा जाहीर करपाक म्हज्या सरकाराक खोस जाता. पर्यावरण यंत्रणेंतल्यान रेजिलन्स वाडोवपाक लो कार्बन पाथवेज एक्सिलरेट करपा खातीर आनी क्लायमेट रेजिलन्स उपक्रम आधार दिवपाक केंद्र आनी राज्य सरकार हाच्या मदीं वेगवेगळ्या आर्थीक मिश्रणाच्या 70-30 कन्वर्जन्साक करून 1,650 कोटी रुपया खर्च प्रस्तावित केला. 2 वर्साच्या काळा भितर हो कार्यक्रम कार्यान्वित करपाची म्हाजी येवजण आसा आनी इकॉनॉमिक अफेर्स खात्याच्या प्रोजेक्ट स्टेरिंग कमिटीन ह्या प्रकल्पा खातीर तात्वीक मान्यता दिल्या. हो प्रकल्प बेगीन आनी हस्तक्षेपा बगर चालीक लावपा खातीर आमी SVP
SPV तयार करतले. सभापती महाशय, राज्य पावण्यावेले कार्बन मॉनिटायझेशन मेकॅनिझम तयार करपा खातीर पर्यावरण खात्या खाला स्टेट कार्बन नोडल सेल स्थापन करपाचो प्रस्ताव आसा, जाका लागून पर्यावरणीय गुंतवणूक सेव्हिंग जातली. स्वयंपूर्ण सेक्टर. पंचायत. सभापती महोदय, पंचायतीच्या खात्याक 293 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. तातूंतले 249 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 44 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, तिसऱ्या राज्य वित्तीय आयोगाच्या शिफारसी प्रमाण वेगवेगळ्या ग्रामीण थळाव्या संस्थांनी हवामान बदलाक लागून निर्माण जावपी वेगवेगळ्या पर्यावरण प्रस्नाक तोंड दिवपा खातीर 10 कोटी रुपयाचो क्लायमेट चेंज फंड स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महाशय, स्वताच्या मालकीच्या जाग्यात बांदिल्ल्या बांदकामांक EHN नंबर दिवन ताका उदक आनी वीज जोडणी दिवपाचें आमी थारायलां. राज्यांतल्या विविध वाठारांनी पंचायत घर, मार्केट कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी हॉल बांदकामाचें काम ह्या आर्थीक वर्सासावन सुरू जातलें. ह्या मुळाव्या साधन सुविधा उदरगती खातीर दीन दयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम येवजणे खातीर 15 कोटी रुपयाचे भांडवल खर्चाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, दुबळ्या पंचायतीक तेंको दिवपाच्या हेतून 14 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. दोनूय जिल्ह्यांतल्या जिल्हा पंचायतीक आनीकूय घटमूट करपा खातीर वट्ट 34 कोटी रुपयाची तरतूद पुरवण केल्या. जिल्हा पंचायतीच्या वांगड्यांच्या कामात अधिकार क्षेत्राची व्याप्ती वाडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. तांचो विकासात्मक निधी तांच्या मतदारसंघातल्या सामुदायिक शेती कार्यावळी खातीर आनी कोयर वेवस्थापनाच्या उपक्रमा खातीरूय बी वापरपाक दिवपाचोय प्रस्ताव हांव दवरतां. सभापती महाशय, झेडपी, सरपंच आनी पंच हांचे मानधन दर म्हयन्याक 5,000 रुपयांनी वाडोवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महाशय, ग्रामीण थळाव्या संस्थांनी अकाउंटिंग डिस्क्रिपन्सी पयस करपाक युनिफॉर्म मॉडेल अकाउंटिंग फॉर्मॅट सगळ्या पंचायतीन थराचेर एकसारको आदर्श करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. एग्रीकल्चर. सभापती महोदय, कृषी खात्याक 293 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 258 कोटी रुपया महसूल खर्चा खातीर 35 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसा. सभापती महोदय, प्रधानमंत्री कृषी संजीवनी योजना वरवीं 5 वर्सां भितर वट्ट 48 हेक्टर क्षेत्रा खाली 10 वॉटरशेड प्रकल्प हातात घेवपाक आनी त्या खातीर 236 कोटी रुपयाची आर्थीक खर्चाचो प्रस्ताव दवरता. राज्यांतल्या शेतकऱ्यांची रजिस्ट्री तयार करपा खातीर शेतकऱ्यांक डिजिटल आयडेंटिटी दिवपाचो प्रस्तावूय हांव दवरतां. तातूंत शेतकऱ्याच्या लोकसंख्येचो तपशील, जमीन मालकी आनी जे पीक रोयलां त्याचो व्यापक डेटा आसतलो. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान गोंयच्या अमृतकाल शेतकी धोरण 2025 हे तयार केलां, जाचो हेतू शेतकऱ्याच्या समृद्धीचेर, अन्न सुरक्षा आनी क्लायमेट रेजिलन्सचेर लक्ष केंद्रीत करून शेतकी क्षेत्राचेर आधुनीकरण करपाचो आसा. ह्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर ह्या वर्सा 20 कोटी रुपयाची तरतूद केल्यात. तशेंच राज्यांत पडीक जमनी टाळपा खातीर कॉन्ट्रॅक्च्युअल कम्युनिटी शेतकीक प्रोत्साहन दिवपाचेर प्रस्ताव हांव मांडटा, जाका लागून ह्या धोरणाच्या अंतर्गत आर्थीक मदत मेळटली. शेतकी खात्याच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्माची सुदारणा करपाक आनी येवजणेचेर ऑनलायन प्रक्रिया आनीक अनुदान दिवपा खातीर कृषी पोर्टल हाजेर अर्ज सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. गोंय कृषी महाविद्यालयाच्या ICAR कडल्यान मान्यता मेळून आनी ती यशस्वीपणान कार्यरत आसा. सभापती महाशय, बांदकाम साहित्य गवंडी काम शुल्काचे दर वर्सा वाडत आशिल्ल्यान ऑर्गेनिक मॅन्युअर युनिट वर्मी कंपोस्ट येवजणेक ह्या येवजणे खाला मेळपी 2600 प्रति घन मीटर आर्थीक मदत वाडून 5000 घनमीटर करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महाशय, ड्रीप इरिगेशन सिस्टम फॉर प्रमोशन ऑफ द व्हेजिटेबल कल्टिवेशन चालीक लावपा खातीर आर्थीक मदत दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, ज्या उत्पादन केल्ल्या भाज्जेच्या प्रमाणाचेर आधारीत परतफेड तत्वाचेर आसतली, जाच्या खातीर अर्थसंकल्पीय वाटप 2.40 कोटी रुपया आसतले. सभापती महाशय, काजूचे थारायिल्लें मोल वाडोवपा सयत एसटी शेतकऱ्यांक अतिरिक्त मदत दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, जाच्या खातीर वट्ट अर्थसंकल्पात 25 कोटी रुपयाची व्यवस्था केल्या.
तशेंच काजूच्या नव्या जातीचो प्रसार गोयच्या शेतकऱ्यांच्या मदीं रिजनेबल दरान वितरण करपाक मेळचो म्हणून डायरेक्टरेट ऑफ द कॅश्यू अँड कोको डेव्हलपमेंट कोची वरवीं सरकारी कृषी फार्म कोडार आनी कालाय हांगासर काजूच्या नवीन सुधारीत जातींचो काजू मदर ब्लॉक चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. महाशय, केंद्रीय अर्थसंकल्पात काजू उदरगतीचेर भर दिला. ओनू कृषी खात्या खाला गोवा स्टेट कॅश्यू बोर्ड स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. त्याच्या खातीर 2 कोटी रुपयाची तजवीजूय केल्या. महाशय, सुमारे 13 खाजन बंद संबंधी काम तिसवाडी, फोंड्या, दिवचल, साश्टी तालुक्यात आणि बार्देस तालुक्यात ही सुमारे 25 कोटी रुपयाची कामां ह्या वर्सा पुराय जावपाची शक्यता आसा आणि तिसवाडी, फोंड्या आणि मुरगांव तालुक्यात नवी कामां हातात घेवपाचोय प्रस्ताव आसा. मोपा हांगासर मनोहर इंटरनॅट विमानतळार अपेडा नॉर्म्स प्रमाणे पॅक हाऊस ह्या वर्सा पुराय जातलें. तशेंच सांखळे आनी कुडचडे हांगासर मार्केट यार्ड कॉम्प्लेक्स बांदपाक सुरवात जातली. पीएम धनधान्य कृषी येवजण एक भाग म्हणून मडगांव मार्केट यार्डात कोल्ड स्टोरेज आणि रिपिंग चेंबर बांदपाचोय प्रस्ताव आसा. एनिमल हजबंड्री अँड वेटनरी सर्विसीस. सभापती महाशय, पशुपालन आणि पशुवैद्यकीय सेवे खातीर 190 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. तातूंतले 170 कोटी रुपया महसुला खातीर आणि 14 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, गोय पशुवैद्यकीय आणि पशुविज्ञान महाविद्यालय कुट्टी फोंड्या हांगासर फुडल्या शैक्षणिक वर्सा सावन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करतले. सभापती महोदय, 2026-27 वित्तीय वर्सा 5 कोटीची तजवीज करून ओल्ड गोवा हांगासर नवो पशुवैद्यकीय दवाखानो बांदपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जेतून शेतकऱ्यांक दवाखानो आनी प्रशिक्षण हॉल आसतलो. सभापती महोदय, राज्यांतल्या दुधाच्या उत्पादनाक चालना दिवपा खातीर अतिरिक्त अनुदाना सयत अतिरिक्त 10 गायो खरेदी करपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर कामधेनू